आर्गा तुका जेसू वाखाणी तुका जेसू सोवेस्पोरा दिनवास वंदन महिमा उचित सावणी बापा या दिसापासत या वेळापासत माझ्या तोंडातल्यान तुझे उलयता पळय त्याचे पासत पळय तोत्म्या ह्या वेळार हे सेशन तू घेवन आमकां तू शिकयताय स्वर्गीचे गूट आमकां तू शिकयता स्वर्गीचे गूट स्वर्गीचे बापा तुवें आमकां फुकट देण्यांनी भरलाय तुजी कृपा म्हणजे एक पवित्र आत्म्याच्या रुपान आमकां जे तुवें दिलाय आनी पवित्र आत्म्या ह्या वेळार तूं आसाय आनी आमकां तुजी शिकवणीन वाडयताय आनी तुजी शिकवण जशी आमी शिकता आमकां घोटाय दिता आमच्या कुडीची घोटाय कुडीची पेकोवणी तुजे उतराक जेसू पदवी आसा तुजे उतराक ते बळ आसा जे ह्या संवसारांत कोणाच कडेन ना तुजे उतर भावार्थान भरलेले तुजे उतरान भावार्थाचे वस्त भरलेले आसा आनी हे भावार्थाचे वस्तूच देवाक मानावता जेसू तुवें आपलो आत्मो आमकां धाडून ह्या संवसारान आनी तुजे आत्म्यान फुकट देण्यान आमी भरल्यात आनी आमकां जाय आतां पवित्र आत्म्याच्या गायडन्सान पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेन चल्लेले जाय आमी पवित्र आत्म्याची शिकवणेन पावलां मारपाक तयार आसा पवित्र आत्म्या ह्या जाग्यार तूं आयज अजापा आनी मिलाक जे तूं करपाचो आहाय आदी फुडें तुका वाखाणटा दिनवासता आर्गा तुका पवित्र आत्म्या आर्गा तुका पवित्र आत्म्या तुजे शिवाय आमकां स्वर्गीचे गूट कशेंच कळचें ना तूं येयलाच पवित्र आत्म्या आमकां जेजूची शिकवण दिवपाक जेजूची सजमिकाय दिवपाक जेजून केल्ले वस्तूची जाणवाय दिवपाक आमकां शिकवण दिवन तुज्या घटायेन स्वर्गीच्या घटायेन स्वर्गीच्या देण्याच्या घटायेन भरपाक आमकां आमच्या सांगाताक आमचे भितर आसाय पवित्र आत्म्या आमचे जिबेर आमच्या मनाचेर तुजो कब्जो आसूं नी आमकां तुजी चाल चलपाक जाय आमकां तुज्या सांगण्यान आयकून चलपाक जाय आमकां भितरल्यान एक आनी भायल्यान एक नाका तूं जो भितरल्यान आहाय तेच आमकां भायल्यान दाखोवपाक जाय तुजीच उतरां आमच्या तोंडार जाय आनी तुका जाय आमी तुजी उतरां तोंडार घेतलेले तोंडांतल्यान उलयल्ले कित्याक जे कितें तोंडांतल्यान भायर वयता तेच आमकां पातक करतात आर्गां आनी वाखाणी सोरेस्पोरा तुका कांय बरी येवजण तुवें करून आमकां आयज तुजे पवित्र आत्म्यान भरलाय आनी आमकां पवित्र केलाय तुजें नितिवंतपण आमकां फुकट देण्यांनी भरलाय आनी आयज आमी जेजूच्या नांवान आयज प्रमाणीकपण जिवीत जिवपाक तुजो खूब खूब आदार आनी बरो येवजण जे केलाय तुका खऱ्यानूच आमी नमन करता वाखाणटा दिनवासता बापा आयज आमी हाजीर आसा तुज्या मुखार तुजें उतर आयकूंक
आनी तुजे उतराची पदवी जी आमकां तूं आमच्या दोळ्यांनी दाखोवपाचो आसाय. हे दुयेंतांतल्यान, पिडेंतल्यान, त्रासांतल्यान कशें आमी भायर सरपाक जाय ती तुवें शिकयलाय. आनी आमकां आनीक जे गूट लिपलोले आहात ते आनीक उक्तापे करताय. आमी ह्या फुडें निसणटणान न्हूय पूण तुजे पदवीन आनी जैतिवंत जिवीत जियेतले अशें तुवें आमकां तुज्या पदवेन भरलाय. आनी तुका जाय आमी जैतिवंत जिवीत जियेले. सुर्गेचे बापा, आयज तुवें आमकां जमा केला, तुवें आमकां वेंचून हाडला हांगा. आमी आमच्या मनांतल्यान येवंक ना, पण तुवें तुजे कृपेन हाडलाय. आनी तुजी कृपा इतकी बरी की आयज शुअरली आमकां भरपूर फायदो तुजे उतरां उरव्यान मेवता. सुर्गीचे बापा, तुज्या आपल्याच आत्मो आमकां दिलाय, कित्याक तुजो आत्मो पदवेदार आनी हो आत्मो आमकां तुवें दिलाय. आनी आमकां एक दैवीक शक्ती जी केन्नाच नासली ती आमकां तुवें दिल्ली आसतना आमी नको आसली. पण आतां आमकां तुजे शिकवणे वरवेन गूट कळोन येयल्या. आर्गां आनी वाखाणणी ह्या जाग्याचेर तुजो अभिशेक भरपाक तुजी मागणी भरल्या. जशीच आमी तुजी उतरां आयकतात ह्या जाग्याचेर तुजी मागणी व्हांवता. आनी सगल्यांक तुवें आयज हात लावन पेकोणीन भरलाय, तुजे मोगान भरलाय. आनी खालीपण काडून तुजे घटायेन, तुजे बळान आर्गां आनी वाखाणी जेजू. ह्या वेळार हांव वायट आत्म्याक, डिस्टर्बन्स आत्म्याक बांदून घालता. आनी आमचे कान, आमचे काळीज, आमचें तोंड तुवें माखला म्हणून आमी सोत मानता. आमी माकड्यान भरल्या दोरेक उतरां रोखडेच आमी आमची सोजमणीन गावता. आनी जावनी तुजी शिकवण एक सिंपल बरे तरेन जी आमकां खऱ्यानूच सोजमणी जी मेवता ते घरा व्हरोंक आनी सदांकाळ आमच्या काळजान उरोंक, तशी सोजमणी आनी तुजी शिकवण आमकां तुवें दिलाय म्हणून आर्गांनी वखाणटा. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें करता. हालेलुया. म्हणा हालेलुया, हालेलुया. मायक घ्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोळे धांपान म्हणा हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, म्हज्या जेजू, जेजू, म्हज्या जेजू, जेजू, ओ म्हज्या जेजू, जेजू, म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू,
जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू जेजू तुझ्या गायानी माका पेकोणी मेवल्या 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 जेजू मोजा जेजू जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू जेजू तुझ्या गायानी माका पेकोणी मेवल्या 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 जेजू तुझ्या गायानी माका पेकोणी मेवल्या
जेजू तुझ्या गायानी म्हाका पेखोडले मेवल्या. जेजू तुझ्या गायानी म्हाका पेखोडले मेवल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So आता आमकां सोजमणी कितें गावला देवाच्या उतराक पदवी आसा. देवाच्या उतराक पदवी आसा की अजून दुबावता आमी. आहा कितें डावट की आमकां देवाच्या उतराक पदवी ना म्हणून सांगपाक. देवाचें उतर ओत्मीक पूण हेंच उतर आमी ओत्मीक उतर दिसता तें उतर आमी जेन्ना उलयता आमी ताजो फळ पळयता, ताजे परिणाम पळयता, ताजें मॅनिफेस्टेशन पळयता. वय की ना? प्रेज गॉड. सो घोडेक आयज दिसती पडना जायत ओ घोडेक आजुनूय आमी स्वत मानपाक कठीण जाला जायत. हेजें मिनींग न्हू की देवाच्या उतराक पदवी ना. पयलींच गांठीक मारपाक जाय देवाच्या उतराक पदवी आहा म्हणून आयज आमी उबे आहा. उतराक पदवी नासलेले आमी हांगा आसपाचे नासले घोडेक. कित्याक आमी आमच्याच स्वताच्या जिवितांत जे पयत पुस्तकान बरोवन दवरलेलें आहा तें इतकीं वर्सां आमकां खबर नासली. जेन्ना आमकां पयत ओत्म्या आदारान पयत पुस्तकान जें कितें बरयल्लें आहा आनी ताजो पदवी आनी ताजें बळ केदें आनी ताजें केदें केदें कामां आमच्या जिवितान केल्यात आमी स्वताच गोवायकी आसा. पयत पुस्तकान जायते गोवायकी आसा आनी आमी स्वताच एक गोवायकी ह्या संवसाराक आसा. जेजू क्रिस्ताचें गोवायकी जसो बायबलान बरयल्लें आहा कितलेंच टेस्टमनीज कितलीच गोवायकी. तशेंच आमी एक एकले इंडिविज्युअल आतां कितले जाणां येवन देवाचें उतर प्रगट केलां. कित्याक केलां? कित्याक आमच्याच जिवितान आमी आमची गोवायकी जेजूच्या उतरान पळयल्ली आहा. हांगा उबें रावन उलोवपाचो कारण कितें? आमच्या जिवितान जर देवाचें बरेंपण पळोवंक नासलें आमी कित्याक उबीं रावतलीं? आमी कित्याक उबीं रावतलीं हांगा? वय की ना? कित्याक जेन्ना तूं हांगा उलयताय पयलें तुजेच जिवितान जर दिसती पडोंक ना जाल्यार कितें म्हणून उलयतले? सबको इंग्लिश कोंकणी आता है ना? समझ में आता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत. प्रेज गॉड. आपका आत्मा को आता है. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सांगपाचें कारण कित्याक आमकां देवाचें उतर म्हणजे एक सोत आनी हें सोत आमकां नाका. कित्याक हे स्वताचे ऑपोजीट आनी एक फोर्स आसा आनी जो आमकां ताका नाका की आमी हें सोत घेतलेलें. सोत म्हणजे कितें? एक उजवाड. उजवाडाक भितर काळूक जाता, काळूक येवंक जाता. उजवाड म्हणजे उजवाड. उजवाडा भितर काळूक आसा ना. आनी म्हणचें कारण कितें? सगळ्याकीन पयलें आरंभांच्यानूच उतर वस्ती करता. आरंभांच्यानूच उतर आसा. अशें जोवाचे चॅप्टर एक म्हणटा. सिस्टर वाचून कित्याक मागीर म्हणून हांव म्हाज्या मनाचें उलयता म्हणून. देव कितें उलयल्या पळय तें गांठीक मारून दवरल्या आनी हें कितें उलयलां पळय आमचे सोजमणी भायर आहा. पूण पयत ओत्म्या दिल्ल्या कारणान आतां सोजमपाक सोंपें पडटा. कित्याक तो आमकां दाखोवन दिता हें सोत आनी हें सोत बेंड करपाक कोणा कडेन जायना. हें सोत फटीक म्हणपाक कोणा कडेन जावपाचें ना.
सोत ते सोत आसले आसतले आसा आनी आसतले तें केन्नाच काबार जावपाचें ना सोंपपाचें ना. जॉन जुवांवचो चॅप्टर 1:1 कित्याक हें उतर आयज आमी देवाची वळख कशी जाता आमकां खबर ना. आमकां देव म्हणून आमी भायल्यान पळयताले हे दोळ्यांतल्यान खंय दिश्टी पडटा देव काय. देव म्हाजे फुडल्यान आयज मेवलो जाल्यार काय बरें जातलें, चमत्कार जातले, तशें कांयच ना. देव म्हणजे कितें आतां वाचल्या उपरांत कळोन येता सगल्याकीन आरंभांच्यानूच सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था मालूम है? हाँ, अंधेरा था. ओ माय गॉड. सबसे पहले अंधेरा था. प्रेज गॉड. सबसे पहले अभी कोंकणी वाच. आरंभाक सगळे रचने आदी आरंभाक म्हणजे हे आतांचे आरंभ न्हू, हे प्रितोम हे सगळें कितें स्वर्ग आनी सगळं आनीक जायते प्लॅनेट्स आसा सगळे रोजचे पयलीं आमी नासले, आमकां कळचें पासून ना कित्याक आमी पळोवंकूच ना. तोरी आसतना पवित्र आत्मा आमकां जो दिला पळय तो आमकां शिकयता ह्या उतरा वरव्यान आनी सजमिकाय दिता की हें सोत हांव कितें सांगता पळय आनी हें तुमी मानपाक जाय. सगळ्याकीन पयलें म्हणजे आरंभांच्यानूच पयलेच्यानूच आमी संवसारान ना वो संवसारूय नासलो. ही प्रितोम नासली आनी जाय दुसरें कांयच नासलें. आरंभांच्यान म्हणटा म्हणजे आदीच्यानूच पयलेच्यानूच कितें आसलें पयलेच्यानूच आरंभांच्यान. आरंभाक सगळे रचने आदी शब्द आसलो. सगळे रोचने आदी कितें आसलें? शब्द उतर. हम बोलते शब्द है ना, शब्द. वो शब्द आसलो. आमी जे उलयता पळय तो शब्द. कित्याक आमकां न्हू आमी डेली शब्द उलोवन उलोवन आमकां संवय पडल्या ती. शब्द म्हणजे कांय कामाचें न्हू खंय. शब्दाक म्हणजे कांय ना, आमी अशेंच म्हणून घेता. शब्दाक म्हणजे तेका वालोरूच ना म्हणटा आमी. म्हणून आमच्या तोंडांतल्यान कितेंय भायर सरता. तेका कंट्रोल ना. आहा कंट्रोल तोंडाक? आं मनान कितें दिसलें चिंतलें थाप उलयलो. त्या टायमार कसलो भावना आसली त्या भावना प्रमाणे तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलींच. केन्ना रागाची उतरां, केन्ना मोगाची उतरां आनी केन्ना आनी कसली कोडसाण्याची उतरां. प्रेज गॉड. आमचेर आमी आजून त्या उतराचेर कंट्रोल करूंक ना. आनी सगळ्याकीन पयले आरंभांच्यान देवाचें उतर आसलें. शिकपाचें कारण कित्याक आमकां जी आमकां दिल्ली उतराची आमी उलयता आमच्या तोंडांतल्यान ह्या उतराक कितलो वालोर आसा तो अनुभव करपाक जाय. ताची आमकां पूर्णपणेन खात्री आसपाक जाय. तोंडांतल्यान भायर येयल्लें जी उतरां आहा ते म्हाका जिवीत दिवंक शकता या मरण दिवंक शकता. आतां म्हाका दोन तरेची उतरां आसा. ते दोन तरेची उतरांतल्यान म्हाका जिविताची उतरां म्हाका जाय न्हू. कोणाक जाय मेल्लो, कोणाक जाय वायट, कोणाक जाय वायट परिस्थिती, कोणाक जाय त्रास, कोणाक जाय पिडा, कोणाक जाय दुयेंत, कोणाकूच नाका. जाय कोणाक जाय गरीबसाण जाय ना. पण कोण उलयता हें सगलें? हांव उलयतां. म्हाज्या तोंडांतल्यान हीच उतरां आसा म्हणून हांव आयज ती परिस्थिती आसा. ह्या उतराचो आजून आमकां वालोर ना. तोंड हा, जीब हा, हाड ना जिबेक. आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू जिबेक हाड ना म्हणून कितें उलयता म्हणून. हड्डी है जीब जबान को हड्डी है कुछ भी बोलते ना हम. जैसा मन में आया बोल दिया. प्रेज द लॉर्ड. सो जिबेक हाड ना म्हणून आमी कितेंय उलोवपाक एक्सपर्ट जाल्या, सोय जाला, एडिक्टेड जाल्या. एडिक्टेड जाला. रोखडेच तोंडांतल्यान उलोवंकूच कशें दिसता. उलयनासतना रावंकूच जायना. टाप करून उडयता आमी. फाटीं फुडें पळयना हें उतर म्हाका फाल्यां मारूंक पडटलें काय हें चिंतीत ना. हम सोचता ही नहीं है. जब शब्द बोलता है सोचता नहीं हम क्या बोल रहे हैं. ये शब्द हमारा मृत्यु का कारण बन सकता है वो देखता नहीं हम. आमच्या मरणाचे कारण जावंक शकता हे शब्द. माझे स्वताचे मरणाचे
म्हणून आयज आमी सारकें लक्षांत दवरपाक जाय. आनी आयज जर आमी हें जर लक्षांत येयलें, उतराक पदवी आसा, उतराक आमी सांबाळून आमच्या तोंडांतल्यान खंयचीं उतरां, आतां आमी रेंव हाडटा, रायट? घर बांदपाक रेंव हाडटा आमी की ना? हाडटा? शुअर न्हू? सगळे जाणां रेती लाता ना घर बांदने केली? हय. आतां ती उतरां ती रेंव हाडटा. आतां रेंव हाडलेली रेंव काडटा आनी सोमतें सिमिटान घालून कालोवन मारता. कितें करता तेका? तेका चावलटा, तेका काडटा. कितें व्हडलें व्हडलें कितें तें भायर मारता आनी बरें कितें उरता, वय न्हू? तेच रेंव, पण रेंवांतल्यान रेंव काडटा. नाका तें भायर उडयता, जाय तें दवरता. नाका तें कित्याक आमी काडलें? कित्याक हितून म्हाजें घर, म्हाजें सिमेंट, म्हाजें प्लास्टरींग सारकें जावचें ना, वय की ना? हें सगळें करपाक आमी हुशार. पूण जेन्ना म्हाजे जिबींतल्यान खंयचीं उतरां भायर सरता, जिविताची बरी उतरां, जी बरी रेंव काडून आमी सिमेंट मिक्स करून मागीर आमी तेका प्लास्टरींग करता, तसलीं उतरां आमी भायर तोंडांतल्यान काडटा काय? की नाका तें रेंव आहा पळय तितून घर जावचें ना, खंयच्या खंय जातलें आनी सारकें जावचें ना. म्हणून आमकां दिसतूच ती बरी रेंव त्या वायटांतल्यान भायर काडपाक जाय. म्हणून वायट जें उतर आहा पळय तेका सायडीक दवरपाक जाय आनी बरें कितें तें आतां आमकां सोदपाक जाय. कित्याक तीच उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येवपाक जाय. कित्याक? म्हाका मरण नाका, म्हाका त्रास नाका, म्हाका पिडा नाका, म्हाका गरीबसाण नाका. सो ह्या सगल्यांतल्यान हांव जर भायर सरपाक जाय जाल्यार हांवें पयलो पळोवपाचो, जो शब्द आरंभांच्यान आसा तो शब्द म्हाज्या तोंडान आसा. कित्याक आमी जायते शिकल्या, देव सर आमकां घालता, जाणा तुजें कारण, आयज परिस्थिती, तुजो शेजारीन कितें कितें केलां जाणा, लिंबू पाणी, तुजो तेणें लिंबू पाणी, कसले कसले आमकां तो एक्सक्युजीस दिता आनी मनशाचेर आड हाडटा. कोण हाडटा? जी उतरां, जी रेंव उरलेले नाका ती आहा पळय आमी भायर मारता पळय, ती उतरां, सांडलेली उतरां, मरणाची उतरां, गरीबसाणाची उतरां, दिसता ती उतरां उलोवन आमचो जिवीत आमी इबाड करता. आमचो फुडार आमी दुस्पोटान घालता. आमचो फुडार आमी जें आमकां बरेंपण जाय तें येयना, पूण म्हाका बरेंपण तरी जाय, पूण म्हाज्या तोंडाचेर म्हाका कंट्रोल ना. प्रेज गॉड. आनी आमी कोणाक दोश दिता लास्टाक? देवाक दोश दिता. आनी देव सांगता आरंभांच्यान आमकां आतां ह्या पवित्र पुस्तकान आमकां दिल्लें आहा. आनी जायते पवित्र पुस्तकानूय आसतले सदांच शब्द आसलो म्हणून. थोडे जाण अशें कितें शब्द आसलो म्हणून जायते गावायकी आसा, पूण हांगा पवित्र पुस्तक हें तुका फोटींग मारचें ना. हें सदां आसलें. आरंभांची गजाली उलयता आमी आतां, जे आमी नासले, आमी खंय आसले आमकांच खबर नासलें. प्रेज गॉड. तें नकळो आमी आसले ते पवित्र आत्म्याच्या उदेशी भावार्थान एका स्वत मानपाक आमकां आदार मेळता. आतां खाली भावार्थान स्वत मान येता, कित्याक भावार्थूच दिसना ते वस्तूची खात्री दिता. आनी हो भावार्थ जेजूचो, कित्याक जेजूचीच वळख आसा, जेजूकूच वळख आसा स्वर्गाचे राज्याचे, संवसारा राज्याचे आनी नरकाचे राज्याचे, इफेर्नाचे राज्याचे, काळुकाचे. सो जेजूकूच खबर आहा सगळे राज्यांचे. सो खबर आहा तोच आमकां शिकवण दितलो की ना? खबर आहा ताजीच आमी आयकून ताजे वरवीं आमी वळख करून घेवपाची की ना? कित्याक तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो, तो मेल्ल्याची गजाल मेल्ल्या उपरांत कितें आहा पळय ताजे शिवाय आमकां बरो कोण शिकोवंक शकता? आहा कोण शिकोवपी? ना. तरी आमकां तेजी शिकवण सोडून नाका ती शिकवण घेता संवसाराची, खाली दिसता ते वस्तूंची. कित्याक जेन्ना देव ओत्मीक कितल्यान सोद मानता देव ओत्मीक म्हणून? देव ओत्मीक की ना? देव कितें ओत्मीक हो ना? देव दिसती पडटा खंय आहा? ओत्मे ना की ना? सो देव ओत्मीक.
आतां आत्मीक देव तेका हांव कसो पळयतलो? कसो हांव कितली बरी बरी इगोर्ज बांदून देवळां बांदून आनी कितें कितें बांदून हांव देवाक कसो पळयतलो? तो आत्मीक. हे दोळे म्हाका दिले आमकां सजमणी कितें आहा? हे म्हाका दोळे दिला म्हणून म्हाका कितेंय हे दोळ्यान पळोवंक जाता ना. एक लिमीट आहा, एका दृश्टीक एक लिमीट आहा. हांगाच्यान कितें दिसता पळय त्या प्रमाणे तितलेंच म्हाका पळोवपाक लिमीट आसा. ह्या दोळ्यान म्हाका सगळेंच पळोवंक जायना. म्हाका कितें कितें दिसती पडटा पळय लांब, तितलेंच म्हाका दिसती पडटा. ह्या दिसती शॉर्ट डिस्टन्साक जे दिसती पडटा जे लिमिटेशन आसा ताचेर आमी कितले म्हणून भरोसो दवरतले? प्रेज गॉड, हालेलुया. देवान ह्या नॅचरल सेन्सीस जे दिल्ले आहा, हे 5 विसो जो दिल्ले आहा, हे संवसारान आमकां संवसाराचो लुब्ध घेवपाक, संवसाराचो मज्जा घेवपाक हे आमकां दिल्लें आहा. हितूंतल्यान आमकां देवाची वळख जावची ना. कित्याक ह्या नॅचरल सेन्सीस नॅचरल संवसाराक पळोवपाक दिला. ह्या नॅचरल संवसाराचो आमकां कसो मजा घेवपाक तो दिल्लो आसा. ह्या नॅचरल सेन्सान आमकां देवाची वळख जायना. कित्याक तो आत्मीक. आनी जें उतर आमी उलयता तें उतर आरंभांच्यान तो आत्मीक उतर. होय की ना? देव आत्मीक, उतर आत्मीक. रायट? समजता? आमी पासून आत्मीक. ओके? आमी आत्मीकच्यान हांगासर संवसारान येयल्या. हें समजनाका की आमकां कूड आहा म्हणून आमी ना. आमी आत्मीक. आनी आमचो आत्मो आमी हा आत्मी म्हणजे आमी केन्ना मरना पळय तशी आत्मीक आमी. ह्या संवसारान देवसारान नाडलेल्या कारणान आमकां तो एक तर देवा वांगडा रावंक जाता, नाजाल्यार एक तर तें नर्क ते इफेनान जागो आसा. आनी तो इफेन म्हणजे तेन्नाच कळचो ना कसो आसत काय म्हणून. आतांच आमी पळयतात आमच्या जिवितान नर्क जिवीत जियेतात आमी. इफेनाचें जिवीत हांगाच जियेता. हांगाच नाका शेवट जाला आमकां, जाल्यार तो इफेनान कितें जातलें आमची हालत? दीस आनी रात त्या उज्यान तूं लासतलो. दीस आनी रात तुका ते फ्लेमीन उज्यान कितें जातलें तें मातशें चिंतूनच भंय दिसपाक जाय. एक बारीकशे ड्रॉप तेलाचे जर आंगार पडत कितें जाता? सोसूंक जाता? सो हांगासरूच आमकां नर्क कितें म्हणटा तें हांगारूच आमकां मेळटा आनी कळटा कितें तें. सो हांगा पळोवन आमी रोखडेच आमचें उतरां बदलोवपाक जाय की ना? आमच्या तोंडांतल्यान उतरां बदलावणी जावपाक जाय की ना? जर देवाचें उतर आमकां आस्वासनूच न्हू संवसार दिता तसो न्हू, खात्री दिता आनी सांगता आरंभांच्यान म्हाजी उतरां आसा. आरंभांच्यानूच. आतांची उलयना आमी पयलें या देवान कशें कितें केलां तें पयलें. सो आरंभांच्यान सदांच उतरां आसलो. आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू जेजू केन्ना आतांचो मरे. आं? जायते फावटी दिसता की ना आमकां जेजू केन्नाचो रे. आमचे देव केन्नाचे. होय की ना? हम जीसस अभी का है बोलते हैं ना, कभी कभी कोई बोलता है ना, हमारा भगवान कब का है. प्रेज गॉड. हांवें जायते फावटी आयकला हे डायलॉग म्हणून तुमकां सांगता. प्रेज गॉड. पूण हांगा सांगता कितें जेजू शिवाय आनी कोण ना. कितें जेजूच शब्द फुडें तुका दाखयता जाल्यार जेजूच शब्द आहा काय ना. सो आरंभांच्यान कितें आसलें? आरंभांच्यान कितें आसलें? शब्द आसलो. शब्द. आयज आमकां एकामेका कडेन आमी कम्युनिकेट करपाक जाय. आमकां शब्दाची गरज आसा. शब्दानूच उलयता. प्रेज गॉड. मागीर हो शब्द कितें तें पळोवया. आरंभांच्यान सदांच शब्द आसलो. मागीर आरंभान सगळे रचने आदी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो. शब्द जो आरंभांच्यान आसलो तो कोणा सवे आसलो? देवा सवे. शब्द कोणा वांगडा आसलो? कोणा सांगत आसलो? देवा कडेन शब्द आसलो. आरंभांच्यान जो शब्द आमी उलयता तो शब्द देवा कडेन आसलो. प्रेज गॉड. आतां हो शब्द देवा कडलेलो आसलेलो शब्द बेश्टो नाका तें
सांडलेल्या उतरां ती ना ना ना. जो शब्द जो आसलो, जो देवा कडेन आसलो, हो शब्द खऱ्यानूच देवाचो कित्याक म्हणटा तो बरो शब्द, जिविताचो शब्द म्हणून न्हू. सो ह्यो शब्द आमकां जो दिल्लो आहा, जो शब्द आरंभांच्यान आसलो तो शब्द आमच्या मदें आसा. आतां आमच्या मदें एक टायमार नासलो, पण आतां आसा. प्रेज गॉड. सो हो शब्द जो आरंभांच्यान आसलो तो देवा कडेन आसलो. तो शब्द मनशा कडेन आसा. जो शब्द देवा कडेन आसलो तो मनशा कडेन आसा अशें म्हणूंक ना हो शब्द देवाच कडेन आहा, देवूच बरो आनी देव ना ना. होच शब्द जो देवा कडेन आसा तो शब्द आतां मनशा कडेन आसा. बरी खबर. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जो शब्द देवा आरंभांच्यान आसलो तो देवा कडेन तो जो शब्द आसलो तोच शब्द आमच्या सांगाताक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां ही बरी खबर. देवा कडेन आसलो तो शब्द आमच्या मदें आसा म्हणून ती बरी खबर. प्रेज गॉड. आतां हो शब्द जो देवा कडेन आसलो तो कोण ते पळया. प्रेज गॉड. शब्द आसलो. आरंभाक सगळे रचने आदी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सोवे आसलो आणि शब्द देव आसलो आणि शब्दूच देव आसलो. देव आसलो. सो आमच्या मध्ये कोण आसा? ओ माय गॉड. देव आसतना सगळ्या दुयें स्पिडा खंयच्यान येयली? देव घेवन येयलो. प्रेज गॉड. सो हो शब्द आरंभांच्यान जो देवा कडेन आसलो आनी तो शब्द देव जाल्यार आमच्या मदें ह्या शब्दान रुपान देव आमच्या मदें आसा की ना? खंय पळोवया देवाक? रानांत या? देवाक सोदपाक खंय या? देव खंय मेवतलो आमकां? शब्दान. आनी तो शब्द खंय मेवता? सायन्स बुकान? मॅथ्स बुकान? एकूच पुस्तक बायबल. कित्याक हो शब्द नो जो करार आसा तितूंतल्यानूच आमकां हो शब्द मेवला. जी इश्वी चालू आहा, जी कॅलेंडर चालू आहा पळय त्या प्रमाण त्या कॅलेंडरा च्यान चालू जाला पळय तेन्नाच्यान आमकां जो शब्द देवा कडेन आसलो तोच शब्द आमचे कडेन आसा आनी तोच शब्द जो देव आसलो तोच शब्द जो आमचे भितर आमचे कडेन आहा तोच देव. देव जाय आमकां न्हू? देव जाय न्हू? देव ना म्हणून आमी कितें करता? कोणाचें कितें केलें? नदर काडली, मारली. आनी कितें केलें? घरा कडेन हाडून कितें कितें बांदलें. कित्याक बांदलें? देव ना म्हणून सजमून म्हाजी राखणी करपाक, म्हाजें बरेंपण हाडपाक आमी केलां. केन्ना कोणें नाल्ल दिलो न्हू वयर बांदप घरा कडेन. हांव पळयतालें कित्याक बांदता काय? कोणें कितें दिलें न्हू? तांबडो कुडको दीत आनी कितें आसता तो कितेंय दीत. कोण म्हणटा आमी प्रेज गॉड. आनी सांगिना थँक्यू जीजस. कितें कितें केलां तें उगडास येता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणून करताले? म्हाज्या प्रोटेक्शन, घराचे राखणेक आनी कितें कितें आवयस कितें कितें सांगताले देवा म्हाज्या. प्रेज गॉड. आनी आमी बिलीव करताले. बिलीव करता म्हणून कशें कळटा? आमी हाडून बांदलो घरान. कोणी भितर सरता पळय आनी भितर सर. सगली वायट दुसरी भायर पडपाक जाय. होता क्या घर में बांधा कुछ? नहीं बांधा? क्या तुम लोग सामने बांधा. प्रेज गॉड. हालेलुया. असले परिस्थितींतल्यान आमकां कित्याक दिसतालें? कित्याक आमकां देव ना म्हणून सोजमून हे सगळीं आमी आडगां नाडगां करताले. देव ना म्हणून आमचे मदें. देव आसा जाल्यार हे सगळें करपाची गरज आसा? आमकां ना खबरूच ना. देवाची सोजमणी ना. सो म्हाजें वायट जायना जावंक हांव कोंबोय मारता, कोंबी मारता, बोकडेय मारता, बोकडी मारता. आनी जो कोण कितें सांगतात तें सगलें हांव घरान सगलें नोकेत्रां लावंक तयार जाता. प्रेज गॉड.
आनी हुंचे ताका स्पेशल कुडकोय आसता, तांबडो हळदो कितें तरी दिसतूच कुडके आसता ते, दुसऱ्या हुंच्याच कुडक्यान घालूंक जायना. लिंबू पासून बांदलो जाल्यार मिरची आसपाक जाय वांगडा, अशें तशें कितें आहा. सो सिस्टम शास्त्र म्हणटा ताका. हुंयचें शास्त्र देवूच ना जाल्यार तर हुंचो शास्त्र तो. आमी म्हणटा तो शास्त्र म्हणटा, पण शास्त्र तो हो देव केन्नाच सांगिना. कित्याक देव म्हणजे स्वर्गान कितले मिरच्यो बांदले आसतले न्हू. कितले नाल बीन बांदले आसतले. आमच्या घरान 2-2 नाल्ल आसता पळयतालो. प्रेज गॉड. आयज कित्याक ना ते, आयज खंय गेले. आनी शेजाऱ्या कडेन पडनासले, आतां शेजाऱ्या सगळे कडेन पडटा. कित्याक पडटा. आदी शेजाऱ्या कडेन पडना म्हणून आमचे वायट दृश्टी येता म्हणून आमी कितें 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 लावचें पडटालें. नाजाल्यार कितें जालां, वयर सावन सकयल कितें काड, नदर काड. प्रेज गॉड. नाल्यार या मातसो झाडू मारूंक ताका खंय तरी. हे सगळें आमी केलां हांव सांगता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हणून केलें म्हणून सांगता. कित्याक आमकां दिसलें की हो शब्द आहा आमचो तो वालोरचूच ना. कितेंय हाडाक जीब ना म्हणून आमी कितेंय उलोवंक चलता म्हणून. प्रेज गॉड. सो ताका लागून आमच्या तोंडांतले उतराक आमी वालोर दिवंक ना म्हणून आयज आमी ते एक आनी एक त्रास भोगता. आमी तितूनच रावले जाल्यार त्रासाक एंडूच ना. जेन्ना पासून आमी ओतमो आमच्या आंगांतल्यान भायर सरलो, आमच्या कुडींतल्यान भायर सरलो, तेन्ना पासून आमकां तो त्रास पिडा आमकां भोगचोच पडटा. आमकां देवा शिवाय रावंक जायना. देवा शिवाय आमी मेल्लीं मनशां. भायर देवाक दवरले आनी हांव एकलो आहा म्हणचे हांव मेल्लो मनीस. देव भायर न्हू, देव म्हाजे भितर आसपाक जाय आनी म्हाजे भितर आसा. आनी कसो मेळटा ते जेजू वरवीं. एकूच वाट म्हणून जेजू सांगता, हांवूच सोत, हांवूच ती वाट आनी हांवूच जिवीत. कोण खंयचो सांगता हांवूच सोत आनी हांवूच वाट आनी हांवूच जिवीत. कोण आहा ह्या संवसारांत सांगपी. आतां तो आसा म्हणून सांगता की ना, तरी आमी ताका दुबावता. प्रेज गॉड. हांवूच वाट, हांवूच सोत, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत. हे शास्त्र न्हू. हे शास्त्राचे बापूय न्हू. आनी खंयचें शास्त्र उरलें हेजे फुडल्यान. बोलो. यीशु बोलता है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ. इसके सामने कौन सा शास्त्र चलाएंगे. सब शास्त्र फीका ना. प्रेज गॉड. कुछ नहीं, सब शास्त्र खलास. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक हें सोत म्हणजे कितें, तो एक उबो रावन सांगपी. आनी सोत कसलोय कोणी कितें सांगलें बेंड जावंक ना, ताणें सोत सांगलें. आनी सोत सांगपाक आमी फाटीं सरता. हांव वायट म्हणीत काय म्हणून, पण तो सोत सांगपाक फुडें सरलो. तुमी कितेंय सोजमा, हांव सोत तो सोतूच. तुमी बदलूंक जायना. आमी सोत बदलपाक हुशार न्हू. आमचे जिबेनूच बदलता आमी टक करून देंवसारा भाशेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. सोत नासलेले कारण, हो सोजमणी मेळोंक ना ते कारणान आमी आयज फुटींग जिवीत जियेली म्हणून ते फुटिंगाचो परिणाम जे आमी त्रास आमच्या जिवितांत येता. इवन कांय तुका कुडीन त्रास ना, इवन तुका इवन तूं गरीबसाणीन जियेता तेंय म्हणून ती पिडाच. गरीबसाणी म्हणजे एक पिडा. देवान आमकां गरीब करूंकूच ना. देव आमचो येदो यो जाल्यार आमी तेजी भुरगीं. आमी सांडलेली उरलेली मनशां न्हय. मनीस आमकां मनीस आपणायना, देव आमकां आपणायला, भुरगीं केला. आनी देव आमी ग्रेस्कान बोल्लो म्हणटा, देवा खातीर आमी कितलेय मोडपाक रेडी आहा, पण देवाक कांयच नाका तितूंतलें. मनशाक मोडपाक रेडी ना आमी. प्रेज गॉड. कित्याक आमकां दिसता कितें, देव भायल्यान आहा, भितरल्यान ना. प्रेज गॉड. पण जे दिसा आमकां आत्मो भितरल्यान आमी रिसीव करता, जे दिसा आमकां आत्म्यान एक्टिवेट जाता, आत्मो आमकां कुड्डेपण आहा पळय तें काडटा जशीं आनी उतरान वाडयता. आनी जितलीं उतरां आमी घेता ते कुड्डेपणान आमी जियेता पळय ते सगळे भायर सरता.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो स्वताक एकूच वाट आनी स्वतूच जेजू. आनी जेजू कोण? शब्द. जेजूच कोण? शब्द. आमी उलयता ते कोण? शैतान. आमकां जर पवित्र आत्मो मेळोंक ना, आमी जर देवाचें उतर स्वत म्हणजे पवित्र आत्मो ना जाल्यार देवाच्या उतराक स्वत मानूंकूच जायना. देवाच्या उतराचेर आमकां खात्री पडचीच ना. कित्याक आमच्या ब्रेन नॉलेजीन आमकां देवाची वळख जायना. देवाची वळख कोण करून दिता? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो. आनी आमकां खबर ना देव जो सदांच आरंभांच्यान जो शब्द आसलो तो देवा कडेन आसलो आनी तोच शब्द देव आसलो आनी हो शब्द देवा कडेन आसा म्हणजे आमचे कडेन आसा आनी तोच शब्द देव. आतां हो शब्द जो देव आहा तेका आमी आपणावपाक जाय, उलोवन दाखोवपाक जाय, आमचे पासून उलोवंक जाय, सगल्या पासून उलोवंक जाय. म्हाजे करण्यान हांव कितें करता तें उलोवन काडूंक जाय. सो जे उलयता ते करण्यान पासून पडपाक जाय. तेन्नाच आमी जे उलयता एक करता एक. ह्या संवसारान आमी उलयता एक करता एक, पण देवाच्या राज्यान तूं उलयता पळय तेंच करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कळो शब्द म्हणजे कितें ते? देवा कडेन हा शब्द. हे शब्द जो देवा कडेन आसलो पळय, आयज कितें दिसता पळय झाडां पेडां दोंगर कितेंय दिसता पळय, ह्या शब्दान घडयल्लें आहा. कितें? ह्याच शब्दान घडय. प्रूव करुया तांकां. हिब्रूज 11:3 शब्दान कितें बरयल्या तें पळोवया. शब्द कितें म्हणटा तें पळोवया. हे संवसार घोडेक तुमी हो ब्रदर म्हणटा, हो हांगा म्हणशात, पण देवाचो शब्द कितें म्हणटा पळय थंयच्यान पळोवया आमी. हिब्रूज 11:3 वाच. आख्खे सृष्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. आख्खे सृष्टि मालूम पड़ा? हम लोग कुछ सीक्रेट बोला, मालूम पड़ा? आख्खे सृष्टि. क्या समझ में आया? प्रेज गॉड. पळय तेंकाय समजले पळय. काय बरं सरळ हा पळय. स्वत म्हणजे सगळ्यांक समजता न्हू. आख्खे सृष्टी कितें केलें? एका शब्दान रचून काडले. एका शब्दान रचून काडले. आतां तो शब्द आमचे कडेन आसा. तो शब्द आमकां दिला. एकूच शब्दान जे रचून काडल्या ते शब्द आमचे कडेन आसा. आसा. सो ह्या शब्दाक पदवी आसा रचून काडपाक? देवाच्या शब्दाक पदवी आसा रचून काडपाक? ना. आतां कोण हे सांगता? देवाचो शब्द सांगता की ना? कितें आनी देवा सिस्टर कळोंक ना तांकां. आख्खी सृष्टी देवान आख्खी सृष्टी कोणें? देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. एकाच उतरान रचून हाडल्या. एक टायम कांय दिसती पडनासलें, पण देवान आपल्या एकाच उतरान उलयलो आनी ह्या सगळे जे दिसती पडटा पळय सृष्टी एकाच उतरान ताणें रचून काडल्या. दिसती पडटा ते रचून काडल्या. कशें काडल्या? उतरान. सो जे दोळ्या फुडल्यान आमकां जे दिसती पडटा पळय ते सगळे उतरान आमकां रचून काडलेले आसा. देवाच्या उतरान, देवाच्या शब्दान. आनी कशीच ना आमकां दिसता कितें अमकें जालां तें ऑटोमॅटीक जालां. ना ना ना. देवान आपल्या शब्दान रचून काडला. प्रेज गॉड. ही सुजमणी गावली आहा पडटा सारकें दिसता. कित्याक हो शब्द आमचो न्हू. हो केन्नाच बँड जावचो ना. सदांच उरतलो. हो शब्द उलयता आमी. हेजेर दुबावले म्हणजे हांव म्हाजेच आड उलयतां. म्हाजेच हांव फुडार पिड्ड्यार करतलो. आनी हो शब्द सांगता त्या प्रमाणे जर आमी चलता न्हू, म्हाजो आयज कसलोय परिणाम आसूं न्ही, म्हाजो फुडार हांव ब्युटिफूल तयार करता. हांव असो एक प्राणी जातलो जो आतांय मरचो ना आनी सदांकाळूय मरचो ना.
म्हाजो आत्मो सदांच साल्वार जातलो. नाजाल्यार हो शब्द म्हाजे कडेन ना, म्हाजो आत्मो चल्लो ते नरकान, ते इफेर्नान. आतांय नर्क मग हांव एक्सपिरियन्स करतलो, अनुभवतलो, आनी तोच हांव फुडार म्हाका तोच गावपाचो. पण हो शब्द आमचें डेस्टिनेशन चेंज करतलो. हो शब्द आमची वाट चेंज करता. हो शब्द स्वर्गीची वाट आमकां दाखयता. हो शब्द सदांच आमकां आतां स्वर्ग जिवपाक आमकां आदार दिता. जो शब्द हे सगळें दोळ्या फुडल्यान दिसती पडटा ते सगळे सृश्टी एकाच शब्दान रचून काडल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. हो शब्द दीस आनी रात हांव म्हणटालो. हांव रिणांतल्यान मेकळो, कित्याक हांव खूब रिणान पडलेलो. हांव रिणांतल्यान मेकळो जालो, हांव रिणांतल्यान मेकळो जालो. आनी सकयल म्हणटा दी आनी तुका गावतले, दी आनी तुका गावतले. आनी तें करना फुडें हांवें म्हाजेच बदलावणी म्हाज्या जिवितान पळयली. हालेलुया. सो म्हाका बदलावणी कशें, हे शब्द जे दिसा म्हाका कळ्ळें, हे शब्दाक एक पदवी आसा, एक बळ आसा, ज्या आनी कांयच कोणेनूच चेंज हाडूंक शकना. पण ह्या शब्दाक चेंज हाडपाक, बरेपणाचें चेंज हाडपाक, आमच्या जिवितांत, आमच्या डेली घराब्यांत आमकां बदलावणी पळोवंक मेळटा ह्या शब्दान. हो शब्द एक रोचणार, एक जीव दिनार. आमकां ह्या शब्दानूच रोचला. सो ह्या शब्दान एक जीव दिता. हो शब्दान जीव मेळटा मनशाक. तो शब्द मनशाकूच न्हू, जे झाडां पेडां दोंगर कितें दिसता पळय ते सगळें ए टू झेड ही सृश्टी एकाच शब्दान रोचला. हालेलुया. पडटा? सजमता? आई सजमता? प्रेज गॉड. फुडें वाच सिस्टर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना, त्यातलें उपजन आयल्या. हे सगळं भावार्थाक लागून आमी समजून पावता. प्रेज गॉड. हे सगळें जे दिश्टी पडना थंय जाग्यार आसले. हे सगळें कितें दिश्टी पडटा पळय, एक जाग्यार आसलें तें दिश्टी पडना. ओके. आतां म्हाका दिश्टी पडटा कितें दुयेंत, पिडा, दूख, त्रास, होय की ना? तें दिश्टी पडटा? दिश्टी पडना? हां, दिश्टी पडटा की ना? हे सगळें म्हाका दिश्टी पडटा. आतां म्हाका दिश्टी पडना म्हणटा कितें? भलायकी, बरेपण, दुखांतल्यान भायर सरप, गिरेस्काय, जें म्हाका कितें जाय पळय, म्हाका जें दिश्टी पडना. आतां म्हाका तें दिश्टी पडना, तें दिश्टी पडटा तशें जावपाक जाय. कितें करपाचें हांवें? आई कितें करपाचें हांवें? म्हाका बरेपण जाय आनी हें बरेपण दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा तें वायट, दुयेंत, पिडा. म्हाका कशें मेळटलें जें दिश्टी पडना तें म्हाका दिश्टी पडटा तशें करपाक कितें करचें पडलें? आं, देवाचें नांव घेवचें पडलें. प्रेज गॉड. देवान आपलें नांव दिलां, मागीर नांव दिलें, मागीर प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवान आपलो शब्द दिला आनी हो शब्द, देवाचो शब्द कसलो? देवाचो भावार्थ बोल्लेलो शब्द. देवाचो भावार्थान बोल्लेलो शब्द. आनी भावार्थ म्हणजे जो विश्वास आमी दिसता ताजेर करताले, दिसता ताजेर विश्वास करताले, होय की ना? आतां आमकां दिसना ताचेर विश्वास करचे पडटले, दिसना ताचेर भावार्थ दवरचे पडटले. कितें दिसता म्हाका? बरेपण, बरेपण, बरेपण दिश्टी पडटा.
आतां दिसती पडना. हें झाडां बेडां दिसती पडनासलीं. ही सृश्टी कितें दिसती पडनासली. पण एक जाग्यार आसली जी आसली पण दिसती पडनासली. तशीच आमची भलायकी आहा एक जाग्यार पण सद्या दिसती पडना. पण तेका दिसती पडटा तो हें करपाक देवान आमकां आपलो भावार्थान बोललेलो शब्द दिल्लो आहा. प्रेज गॉड. शब्द आरंभांच्यान सदांच वस्ती करतालो, सदांच आसलो. तोच शब्द देवा कडेन आसलो, तोच शब्द देव. हो शब्द जावन आसा देव, जो भावार्थान बोललेलो शब्द जावन आसा देव. आनी हो शब्द आमकां उलोवचो पडटलो. दिसती पडना तें उलोवपाक, दिसती पडटा तें उलोवपाक न्हू. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बरेंपण जाय, म्हाका दिसती पडना तें उलोवचें पडटलें. देवान उलयलें कितें? ही सगळें दिसती पडना पळय तें उलयलें. दिसती पडना म्हणजे नासलें न्हू, आसलें. पण दिसती पडना थंय आसलें. दिसती पडना थंय आसलें तें दिसती पडटा पळय तशें केलें. कशें केलें? भावार्थाच्या शब्दांनी केलें. जो आरंभांच्यान जो शब्द आसलो देवा कडेन, ह्याच शब्दान देवान हें सगळें दिसती पडना थंयच्यान दिसती पडटा तशें केलें आनी सृश्टी रचून काडली. हालेलुया, हालेलुया. जर देवान आपलो शब्द जो देव जावन आसा आमचे भितर दिला, आमकां दिला आपणावपाक, आमकां दिला ह्या संवसारान हो शब्द नासलो. उगडास दवरा. जेजूची वळख ना, आमकां पवित्र आत्मा मेळपाचो ना. आमकां पवित्र आत्मा ना, शब्दूय ना. प्रेज द लॉर्ड. जायते बरे बरे स्कॉलर्स आसा बायबल वाचून, ते आमकां वाचून उगडास ना, पण तांकां बाय हार्ट खंय कितें स्क्रिप्चर, खंय कितें म्हणटा शास्त्र, हे शब्द म्हणजे शास्त्र. हें शास्त्र खंय कितें बरयल्लें आहा तें बरें बरें शिकणा सारकें डॉक्टर्स व्हडले व्हडले तांकां सगळें खबर आहा. पण ते जेजूक मानिना. म्हणजे कितें? ते सगळें जाण पासून तांकां देव ना. कित्याक? ताणें जेजूक मानूंक ना. ताणें जेजूक मानूंक ना जाल्यार पवित्र आत्मो ना. पवित्र आत्मो ना, देवाची वळख ना. हालेलुया. आनी देवाची वळख ना कित्याक? म्हाजे कडेन शब्द ना. पवित्र आत्मा येना फुडें आमकां पयलो दोळे घालूंक लायता खंय? शब्दान. पवित्र आत्मो कित्याक शब्द म्हणजे जेजू. आनी जेजू कितें सांगता ताची वळख दिवपाक आमकां पवित्र आत्मा देवान दिला. देवाक ह्या संवसाराचें कितें आहा पळय तितूंतल्यान आमकां देवाक वळखूंक जायना. आमी संवसाराचे पणस काडले, केळी काडली, सगळें काडलें, देवाक भेटयलें. देवाक कांय नाका. देव खायत ना, नाकाय तांकां. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्याक संवसारी दिता. आत्म्याक आत्म्याचीच गरज. आत्म्याक आत्मिकाची गरज. आमी आतां कुडीन आहा म्हणून आमकां गरज हे संवसारी वस्तू. आमी एकामेकाक दिवचे जाग्यार आमी देवाक दिता म्हणटा आनी सडलो पिड्यार जालो काडून दोरयान उडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय जाय तो पयसो मोडटा आमी. पण कोण एक भुकेल्लो आहा थंय आमचे कडेन पयसो सुटना. एक बरी कोरिणी करपाक कोणाच्या जिवितान एक निवाळो ताका वाडपाक आमचे कडेन पयशे नासता. आसतना पासून नासता खंय दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हे संवसाराची ज्ञान तें कितें? तूं आपलें पळोवन घे, लोकांचें तुका पडलेलें ना. तुजें जोडलेलें तूंच पळोवन घे. म्हाका आनी म्हाजी फॅमिली ह्या पयशाचेर तांचोच हक्क आहा, दुसऱ्यांक ना. ही सोजमणी खंयच्यान? ह्या संवसाराची सोजमणी. ह्या 5 सेन्स जे दिला आमकां ताची सोजमणी. हाचे वयर सोजमणी जी आमी घेता तो जावन आसा भावार्थाचो शब्द. जे दिसती पडना तेजी खात्री दिता पळय तो. विश्वास जे दिसती पडना पळय ताची खात्री दिता तो एक विश्वास. हो ते खात्री दिता जे दिसती पडना. आसा पण घोडे दिसती पडना पण आसा. पण दिसती पडना आसाचो करपाक जाय. म्हाका शब्द जाय पडलो. आनी शब्द देव. आनी शब्द देव हा म्हणून देवाचे शब्द तोंडांतल्यान भायर सरतना म्हाका कितें जाय पळय घडून हाडूं येता.
प्रेज गॉड. हालेलुया. मार्क 11:3 वाच सिस्टर. सॉरी, मार्क 11:23. लास्ट वर्ड वाच. लास्ट वर्ड. आता देवाचो नियम आयकोया. देवाचे कायदो आयकोया. देवाचे सिस्टम कितें आहा पळय तें उदी काड. प्रेज गॉड. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता. ना ना, लास्ट वर्ड सांग. लास्ट 25. 23rd लास्ट वर्ड. हां 25. कितें हांव कितें सांगता तें म्हाका मेवता तें. जे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान डुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत ते जातलें. आपूण म्हणटीत ते जातलें. कितें जातलें? आपूण म्हणटीत ते जातलें. देवान म्हटलें सृश्टी जा, देवान म्हटलें झाड पेडां जा, देवान म्हटलें जानवरां जा, देवान म्हटलें दोर्या जा, देवान म्हटलें नुस्तें जा, देवान सगळें म्हटलें. जालें जालें. आतां देवान कितें म्हटलें पळय, आतां हांवें म्हणपाक जाय हांव कितें म्हणटीत तें म्हाका जातलें. जाता वा जायना? जाता. कितें म्हणटा आनी वाच सिस्टर? हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा ते जातलें. आपूण म्हणटा तेच जातलें. आपूण म्हणटा तेच जातलें. इतले दीस कितें म्हटलें आमी? कितें म्हटलें तें जाल्या. त्याच प्रमाणे जाल्या. गडेक आमकां तकलेन येवंक ना जायत. शब्दाचो वालोर आनी शब्दाची शक्ती तुमकां अजून कळोंक ना जाय. पूण जशेंच आमी देवाचें उतर आनी शास्त्रान येता आनी शास्त्र शिकता आनी ह्या शास्त्राक आनी कसलोच दुसरो रूप ना. हो शास्त्र म्हणजे आरंभांच्यानूच आसा. ह्या शास्त्राक कसलोच दाग ना. ह्या शास्त्राक कसलोच दुबावणी आसूंक जायना. हो शास्त्र म्हणजे प्रमाणीकपण सदांच हो शास्त्र आसा आनी सदांच आसतलो. सो हांव कितें म्हणटात तें जातलें. होय की ना? हम जो बोलेंगे वही होगा. हमको क्या मालूम था? भगवान जो बोलेगा वही होगा, है ना? आमकां दिसता कितें देव म्हाका एक उतर दी, हांव एक उतर म्हणलेलें सगळें जातलें तुजें नांवान. देवाच्या नांवान जातलें. देवाच्या नांवान घराणें घालया. देवाच्या नांवान हें करया तें करया. आं प्रेज गॉड. कांय नाका. हे सगळें कितेंच कर म्हूण सांगिना देव. देव म्हणटा तूं कितें सांगता पळय तेंच जातलें. तूं कितें उलयता पळय तेंच जातलें. तूं कितें शब्द तोंडांतल्यान भायर काडटा पळय तेंच जातलें. हालेलुया. आतां सांगा, आमच्या तोंडांतल्यान जे उतरां येता सांबाळपाक जाय. कित्याक कितें हांव सांगता, कितें हांव उलयतां तें जातलें जाल्यार म्हाका सारको आतां शेवटूक रावचो पडलो. तोंडाचे जिबेचे सांबाळ करचें पडलें. म्हाजी जीब अभिशेकान भरलेली. कित्याक अभिशेकान भरलेली? कित्याक ही जिबेंतल्यान जी उतरां भायर काडटा तेंच जाता. प्रेज गॉड. समज आमी कसलेय त्रासान पडल्या तोरी आमकां कृपा आसा. आमी कृपेचे कॅटेगरीन पावता. आमी फेलियर आसा कांय प्रॉब्लेम ना. कृपेचे कॅटेगरीन आमकां पावता. ही कृपा आजुनूय जे आमचे निसणटण जाल्ले, जे आमचे वायटपण येयल्ले, जे आमचे दुयेंस पिडा आमकां सतायले, जे गरिबसाण सतायले ते सगळे निटायर आतां हाडूं येता परते आनी एकदां. कशें? हांव कितें सांगता, हांव कितें उलयता, हांव कितें शब्द तोंडांतल्यान भायर काडटा तशेंच जातलें. जातलें पडटा. आमी कित्याक म्हणटा जेजूच्या गायन आमी बरी जाल्या म्हणून? कित्याक म्हणूंक जाय? तोंडान म्हटल्यार म्हाका एक टायम दिसतालें आरे हांव रिणान पडला आनी म्हाका म्हणूंक लायता रिणांतलो मेकळो जाला हें तें म्हाका म्हणूंक लायता. हें कशें जावंक शकता? हय दिसतालें की अरे उलयल्यार कितें जाता? हय कितलेच फावटी उलयला.
एक टायमार अशें दिसतालें की एका वालोर ना म्हणून, पूण खऱ्यानूच म्हाज्या जिवितांत जे हांव म्हणटालो तशेंच जे दिसती पडना थंयच्यान दिसती पडलें जालें, इम्पॉसिबल पॉसिबल जालें. प्रेज द लॉर्ड. जे हांव म्हणटा पळय त्या प्रमाणे जे म्हाजे सगळे काबार निसंटण, भावाचो चेडो त्या टायमार कॅन्सराचे हॉस्पिटलांत पडला, कितलेच म्हयने थंय तो काडटा. हांव रिणांतल्यान पडला, हांव ते खसी गॅम्बलिंगेंतल्यान भायर सरूंक जायना. कसली परिस्थिती त्या टायमार म्हाजी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो ह्या परिस्थिती आतां जेन्ना म्हाका कळोन येयलें, जेन्ना म्हाका शिकोवन मेलो, जेन्ना म्हाका सजमणी गावले की म्हाज्या तोंडांतल्यान जे शब्द भायर सरता ते म्हाजे बदलावणी हाडूंक शकता. आतां आनी एकदां हांव जेवंक शकता, आनी एकदां हांव बरेपण म्हाका मेळोंक शकता. वो दोळो, वो दोळो, वो खंयचो तो? वो खंयचो तो? वो दिसती पडटा? वो दोळो. एक टायमार कितके त्रास केला म्हाका जाणा. सदांच तांबडो उरतालो. तेका म्हणटा संवसारी प्रमाणे ग्लायकोमा सिकनस. तेका आनी क्युअर ना. दोतोर म्हणटा ऑपरेशन करून पळोवया, आनी चालले सॉल्व जातले परमनंट गॅरंटी ना. कित्याक करूंक जाय? प्रेज गॉड. हांव दोतोरा कडेन दोळ्याच्या दोतोरा कडेन गेला, तिका पळोवंक जाय सगळें जालां, आनी तेजेर टेबलार सगळं घुंवण सकयल पडलो. तांच्यांनी व्हरोन ते कितें रेमानसोन म्हाका तेंच्यांनी एडमीट केलें. म्हाका खबर ना, हांव एकलोच गेल्लो. मागीर कोणें मागीर बायले बिले सगळे आपोवन ते सगळे भिवन न्हांवन येयल्यात. मागीर एक सोर मारलें, मागीर मातशें जाग्यार येयलो. प्रेज द लॉर्ड. हो दोळो दिश्टी पडटा न्हू. प्रेज गॉड. आनी कशें चेंज जालें आयज? मेडिसन, ड्रॉप्स घालतालो ना न्हू. जितले व्हडले ड्रॉप्स घातले तितले व्हडले वाडले. आतां सांग, जितले व्हडले ड्रॉप घालतालो 2-3 दिसता बरें दिसलें, मागीर परते वाडप सडनली. हालेलुया. आनी आतां ड्रॉप्स ना, टॅबलेट्यो ना, मेडिसन ना, सिराप ना. कसलो आतां? शब्द. ह्या शब्दान हो दोळो बरे तरेन काम करता. जे दोतोरान सांगलेलें तूं जर ऑपरेशन बेगीनचे बेगीन करिनाय कुड्डो जावंक शकता म्हणून. हांवें कितें स्वत मानूंक जाय? तेका दिसता तें रॉंग म्हणिना, तेका दिसता तें सांगता, तेजी नॉलेज ते प्रमाणे तें सांगता. पूण आमकां गावला हुंयची सोत नॉलेज, सोत तीच वाट तें जिवीत. सो ह्या दोळ्याक जिवीत गावलें. सगळे खंय खंय कितें कितें रॉंग जालें ते ह्या शब्दान वचोन त्या जाग्यार उडयले. प्रेज गॉड. आदी वखलां घालून भोंवतालो, वखलाय ना. प्रेज गॉड. सो कितें बदलावणी हाडले? शब्दान. म्हाजे फायनान्स प्रॉब्लेम सॉल्व केले, म्हाजे दुयेंस पिडा. म्हाका दोतोर म्हणटालो कितले 3 वर्सां आदीं कितें तरी डायबिटीज आहा. कितें आहा म्हटलें? प्रेज द लॉर्ड. डायबिटीज आहा म्हटलें. हांवूय मातसो हे जालो, हाल्लो. कित्याक बायल मातशें म्हाका भेगणे घे घे हे कांय ना, सारकें डायबिटीज सारकें न्हू. नॉलेज कसली संवसाराची. सो तेंच्यांनी ते इंजेक्शन मारपाचें दिलें, टॅबलेटी दिलें, सगळें दिलें. घेतले एक 2-3 दीस आनी एकदां चॅक करून आयले, देंवत ना म्हणजे सारकें जायना. हांवें म्हटलें हें सगळें घे, जाग्यार बांद आनी सायडीक उडय, नाका म्हटलें आनी फुडें. प्रेज गॉड. पळय हांवूय घेवंक पावलो, पण मागीर जेन्ना हें घेवनय म्हाका कांय बरेंपण मेळोंक ना, हांवें कितें केलें? ताचेर डिपेंड रावंक ना, शब्दाचेर डिपेंड रावलो. कित्याक ह्या शब्दान सृश्टीन कितें दिसती पडटा, झाडां पेडां सगळें जो त्या शब्दान रचूंक जाता. ह्या दोळ्याक ओ डायबिटीज हेकाय बरेपणी हाडूंक जायना. शब्द देव, आनी तो देव आमी तोंडांतल्यान जर उलयता जाल्यार तो देव जे रचूंक शकता आमकां रिक्रिएट करूंक जावंक शकना.
अनेकदा पुनर तिका जिवीत दिवंक शकना, मेल्ल्या ऑर्गनाक जीव दिवंक शकना, मेल्ल्या सांद्याक पत्तो जीव दिवंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. बायबलान सांगता एकलो मनीस मरोन 4 दीस जाल्ले. कितले दीस? 4 दीस. तेका पुरलोलो 4 दीस. ओके. आतां 4थ्या दिसा जेजू येता आनी ताजे भयणी धांवून येता. कित्याक जेजूचे आनी तांचे संबंद एकदम बरो आसलो. आनी जेन्ना जेजू मेवता ते भयणीक, ती म्हणटा तूं ही आसलो जाल्यार तो मरचो नासलो आयज. आनी जेजू म्हणटा ना तो जियेतलो. ओय हांव जाणा जियेतलो. केन्ना? जेन्ना तूं जजमेंटा, जेन्ना रेजरेक्शन टायम येतलो तेन्ना. ना ना हांवूच तो रेजरेक्शन. तो शब्द तोच रेजरेक्शन. रेजरेक्शन म्हणजे कितें? सोडवणदार. पुनर्जीवन. हांवूच तो पुनर्जीवन. हांवूच तो. सो तेंच्यांनी स्वत मानलें. तुमी स्वत मानता हांव पुनर् ओय म्हटली ती. गेले थंय. ती घेवन गेली. ते आदी कितें आहा टूम गो आसताले भितर. आनी ताणें उलो मारलो. ताजें नांव लाजरस आसलें न्हू. लाजरस. वय दुसरो लाजरस मरे. गरिबी लाजरसच. बायबलान लाजरसच नांव. प्रेज गॉड. सो ताणें म्हटलें लाजरस भायर सर. आतां मेल्लो मनशाक तूं खंय आपयताय सांग पळय म्हाका. म्हाका दुयेंत आहा तेका म्हाका जिवीत आपोवपाक म्हाका कठीण जाला. आनी जेजू मेल्ल्या मनशाक 4 दीस जालो आहा. आनी वयले भयणी सांगता 4 दीस जाले म्हणजे कितें? तो सगळे किडे बिडे खावन काबार जाला आसलो. 4 दिसान वास पडटा मनशाची. 3ऱ्या दिसान वास पडटा. आनी आतां 4थो दीस जाला. होय की ना? आतां जेजू उलयता लाजरस भायर सर. आतां भायर सरोंक जाय तो? शब्दाक पावर आसा? आसा जाल्यार आमचेय आतां मेल्ल्या सांदे आहा पळय तेका जीव करपाक, तेका जीव घालपाक आमचे कडेन देवाचे शब्द, देव शब्द, हो शब्द आमी भायर काडपाक जाय जाल्यार तो आमकां मेवता की ना? आमी कितें उलयता तशेंच जाता की ना? हालेलुया. आतां देवा कडेन सांगया ओ आमी सांगया देवाची उतरां घेवन? देवाक सांगया ओ देवाची उतरां घेवन आमीच सांगया? आमी सांगूंक जाय. इतले दीस आमी कितें करताले? देवाक सांगताले न्हू. हे दुयेंस आसा, तें दुयेंस आसा. सांग देवाक कितें चडोवंक जाय तुका सांग. कितें करूंक जाय? धिम्यान येवंक जाय सांग. तुज्या पावण कितें करपाक जाय सांग. हय सांगताले वय की ना? तुजे सिडयेर कशें येवपाक जाय सांग म्हाका तूं. सो आमचे कामा धंदे, आमचे कामांनी आमी देवाक इम्प्रेस करूं म्हणजे रिस्वत दिवंक. पयशे जाय अमके पयशे चडयता. चल भीक मागूं हाडितलो पण चडयतलो तुका. देवाक जाय आमकां भिकारी केल्ले. देवाक जाय आमी भीक मागून तेजे चडयल्ले. आमी करता की ना? प्रेज गॉड. म्हाका म्हाजें अमकें काम जालें जाल्यार तुका अमकें दितलो. हे पासून करता हांव. 6 शुक्रवार 7 शुक्रवार हांव उपास करतलो पण म्हाजें काम जाय. केल्लें आहा की ना? ना करिना न्हू आमी. उपास करिना. प्रेज द लॉर्ड. असले पासून आमकां. पण हें सगळें नाका. कित्याक देव म्हणटा शब्द जो आरंभांचेर आसलो, जो देवा कडेन आसलो, जो देवूत आसलो, तो शब्द जो देवूत आसा तो आमच्या मदें आसा. आनी आतां आमी कितें उलयता पळय तेंच जातलें. आतां कितें उलया? हांव दुयेंत आहा, म्हाका दुखता, त्रास जाता. कितें उलया? सांग म्हाका. कितें उलया आमी? कित्याक जें तूं उलयता तशेंच जातलें. येता कोण सोयरो, येता कोण तरी. बायगो कितें म्हणटा दोतोर? ना अशें अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? जें दोतोरान सांगलां. कितें उलयलें तुवें? जिवीत उलयलें? दिसता तें उलयलें. दिसता तें उलयलें जाल्यार तुका जिवीत गावतलें. की दिसता तें उलयता तितून भावार्थ ना. भावार्थ ना जाल्यार तुजे कडेन देवाची उतरां न्हू ती संवसारी उतरां. भावार्थ म्हणजे दिसणी पडना ते उतराची खात्री. दिसती पडटा तें तूं सांगताय तें तुवें कितें केलें? अमकें सांगता म्हणजे अमकेंच जालां. हें तुजें स्वत.
मानप. आतां तुका एक दिसती पडटा, पण देवाची उतरान आतां तूं जर उलोवंक लागलें जाल्यार कितें म्हणटाय तूं आतां? तोकले म्हणटा तुका दुखता, मायंडान येता सारको गोत येता की तुका दुखता, तुका त्रास जाता. पण तूं उलयतलें कितें? त्रास उलयतलें? जो जी उतरां देवाकन आरंभांची नासली ती देवा कडेन आसली आनी तोच उतर देव आसा. सो ही उतरां आमी जेन्ना उलयता, देवान ही उतरां उलयलें आनी सगळे सृश्टी आनी सगळें दिसती पडटा तें सगळें त्या उतरान घडयलें. आनी ही उतरां भावार्थान भरलेली उतरां, देवाची उतरां. आतां देव उलयता, देवाची उतरां सगळें तो सांगता तें जाता. आतां आमकां तेच उतरां आमचे मदें आसा, आमचे भितर आसा. आमी ती उतरां उलोवन आतां आमकां तशें जातलें की ना? कितें उलया? उतराची चेंज जावंक जाय उतरां, की आदी कितें दिसता आदी कितें उलयलें तशेंच उलया? चेंज जावपाक जाय न्हू. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय मातशें स्मायल येयलें, आतां चेंज जावंक जाय म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो म्हाका कितें दिसो, पण म्हाका दिसता हाजो म्हाजेर राजवट चलोना. हांव कितें उलयता पळय ह्या उतरां प्रमाणे म्हाजें राजवट चलता. सो म्हाज्या शब्दांचेर म्हाजें जिवीत हांव चलोवंक जाता. म्हाज्या शब्दांचेर म्हाका शब्दाचे प्रमाणे म्हाका म्हाज्या जिवितान मेळोवंक शकता. सो म्हाका कितें मेवतलें म्हाज्या जिवितान? तो कितें सांगता, वो कितें सांगता, हांव कितें सांगता म्हाजे पासत. प्रेज गॉड. सो मार्क 11:23 लास्ट लायन वाचलें. आमी कितें उलयता, तूं कितें उलयता पळय तेंच तुका मेळटलें. सो आमी उतरां चेंज जावपाक जाय. म्हाका कितें मेळपाक जाय? जिवीत न्हू. दुयेंत वाडूंक जाय. जिवीत आमी उलयल्यारूच आमकां मेवतलें न्हू. तूं कितें उलयता पळय तें तुका गावतलें. सो तूं जिवीत उलयताय जाल्यार तुका कितें गावलें? तुवें दुबावणें आहा. जर उतरां उलयलें आनी हें सगळें दिसती पडटा तितलेंय दिसती पडना, थंयच्यान दिसती पडटा खंय जाता. जें तूं जें उलयता, तुजें बरेंपण, तुजें हेल्दी लायफ, तुजें सगळे ऑर्गन बरे तरेन काम करता, सगळे सांजे बरे तरेन काम करता, तूं जें तेंचे पासून तुका उलयताय आनी देवाचें उतर तूं आपल्या तोंडांतल्यान उलयता जाल्यार कितें मेवलें तुका? त्याच उलयल्ल्या उतरां प्रमाणेच तुका मेवता. प्रेज गॉड. आहा उतराक पदवी. उतराक देवाची उतरां ना आनी संवसारी उतरां उलयले कितें जाता? तेकाय पदवी आसा. कसली पदवी? देवान दिल्या तितलें नाश करपाचें. जाणा, देवान दिल्ले आहा तितलें नाश करपाची पदवी आसा. आतां आमी नाश जाल्ली जाय, आमी काबार जाल्ली जाय, आमी निर्फळ जाल्ली जाय, त्रास पिडा काडूंक जाय. आनी कोणेन काड म्हणटा त्रास पिडा? देवाक नाका. देव हॅप्पी जायना आमी त्रासान पडले म्हणजे आमचे सुबेज दुखेस्तो जाता. कित्याक दुखेस्त? आरे तांकां शब्द, म्हाजो शब्द तुमकां दिला. स्वर्गान जें हांव करता आनी रचता, हांव उलयता, देव बरो म्हणून तेजी शब्द बरी. तेच बरे शब्द आमकां, ते बरे शब्द आमकां दिल्ले आहा. कित्याक ते शब्द उलय आनी तेच तुमकां उलयता पळय तशेंच घडोवन येतलें. इतलेंचें सोंपें आमचे खोपडीन सोंपें वचोना. कितलो टायम वयता बारीक सोजमोवपाक. इतलेंच कितें? आतां सद्या म्हाका दुखता म्हणून, सद्या म्हाका त्रास जाता म्हणून आमकां आमचो सगळी तोकली फोकस सगळें थंयच वयता. आनी सोत नाका, बाकीचें कितेंय सांग, तूं वचपाक रेडी आहा. पण सोत येवपाक कितलो कठीण. हांगाच पळय डेली येवपाक कितलो कठीण जाला की ना. येवंक जाय पण नाकाय दिसता. येवंक जाय, बरें गावतलें, पण नाकाच दिसता. आयज नाका, फाल्यां पळोवया. जाता की ना? येवंक जाय ना म्हणून ना, येवंक जाय, पण आनी एक फोर्स सोताय जाय तुका. तूं वचना काय? आनी आमी आयकोंक सोदता तेजें. वय मागीर कोणाचो एक भावार्थ स्ट्रॉंग जालो, वय चलया 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 चलया. कितले कारणां दिता वचोंक नाका म्हणून आयज.
कारणां घालता की ना? प्रेज गॉड. देवाक नाका आमी हांगा येयल्ली सोत, एक्चुली आमी सोत सोदूंक येता, आमकां सोत जाय म्हणून. तरी म्हाका येवंक जाय पूण येवंक नाका खंय दिसता. देव साळ म्हणजे तो आमकां आदली आमचे तोकली उजार करता, आमचे ब्रेन यूज करता, आमचे 5 सेन्सीस करता की चिंतूंक लायता वसो नाकाय. सगळे जाणा जावं की पळय कितलें बरेंपण मेवलां, हांव वसोंक जाय, तरी तो म्हणटा नाका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो हांव कितें उलयता तशेंच जावपाक शक्ती आसा, उतराक पदवी आसा. हांव जें उलयता जो देवाची उतरां आहा जाल्यार जाता. हांव देवाक सांगतलो, हो देवाची उतरां हांव उलयतलो. इतले दीस देवाक सांगताले ते बंद. कित्याक आमचे कितें बरी सोजमीकाय देवाक आसा. देवाक जाणवाय आसा म्हणून तेणें आदी फुडेंच आमकां कितें जाय पळय दिल्लें आहा. आमकां आपलो शब्द दिल्लो आहा. कित्याक आमकां आपल्या सारको रचलेलो आहा म्हणून आमकां शब्द दिल्लो आपलो. आपले शब्द दिल्ले आसतना आमी ती निर्फळ जिवीत जियेता. अजुनूय आमकां पातयेवंक जायना. जो देव खाली दिसती पडना म्हणून ताका दिसती पडना म्हणून आमी ताका पातयेनात. तो ओत्मीक. सो हे दोळ्यांनी आमी जर प्रॅक्टीस केल्लें आहा, एक्सरसायज केल्लें आहा, ट्रेनींग केल्लें आहा, ह्या दोळ्यांनी देवाक पळोवंक शकना म्हणून हांव कितें म्हाका दिसता तो देव करतलो. देव ओत्मीक दिसपाची गरज ना. हे शब्द तूं उलयता पळय, जें कितें उलयता पळय तेंच जातलें. कित्याक तो शब्दूच देव म्हणून. हालेलुया. सो ह्या शब्दानूच आमकां कितें जाय पळय तें घडून. आयज उलयलें दिसती पडना जायत, फाल्यां उलयलें दिसती पडना जायत. हेजें मिनींग न्हू की तें येवचें ना म्हणून. तूं कितें उलयता, कित्याक शास्त्र केन्नाच फेल वचना. वयता शास्त्रान कितें म्हणटा, तूं कितें उलयता पळय तें जातलें. आनी हें कितें जेजूच्या इश्वीन म्हणजे जेजूच्या कॅलेंडरानूच हें आसा. जेजूच्या 9 कोरार म्हणटा तेका, हितूनूच आसा. बाकीच्या खंयच्याय बुकान वच तुका अशें ना. तूं कितेंय कर, बरें कर म्हणटा, बरें करिना जाल्यार तुजो परिणाम वायट आहा, भयंकर आहा. आनी वायट जाल्या उपरांत तुजें आनी बरें जातलें म्हणून खंयचोच बुकान ना. कोई ऐसा किताब नहीं जो बोल सके हमें कि हाँ चलो गलती हो गया ना, माफ़ी है चलो. खाली बाइबल में ईश्वर सच्चा ईश्वर है, इतना प्रेम किया है कि हमें माफ़ किया है. हमारा जो मरण दंड था, पाप का कारण जो मरण दंड था, वो मरण खुद लिया. आपणान घेतले मरण, आमचे पातकाचे दंड, पातकाचे फारीकपण. जो म्हाका वसोंक आसलो ते नरकान, जो जेजू गेलो म्हाज्या जाग्यार. जे दुयेंसा खातीर जे आमी आयज त्रास काडटा, ते दुयेंस आपले कुडीन ते खिळायले. पातकाचे वरव्यान जे दुयेंस आमकां येताले ते सगळे तांकां खिळायले. तेच दुयेंसाक परतो कित्याक हांव कित्याक हांव ताका मानून घेवं, ताका कित्याक आमी फाट करपाचें न्हू. प्रेज गॉड. आजून आमकां उतराची पदवेची जाणवाय ना म्हणून आमी दिसता कितेंय करपाचें. आमी भायर सोदता सगळें सोल्युशन तुज्या जिबेर आसा. सोल्युशन तुज्या जिबेर आसा. सोल्युशन खंय मेळटा? जिबेर. केदें व्हडलें दुयेंत जावं, मेल्लो तो मनीस 4 दीस जाल्लो, जेजून वचोन 4थ्या दिसा तेका मेल्ल्यांतल्यान जिवंत केलो. लाजरस यो भायर. येता सगलो भायर तो आतां. उतराक पदवी आसा म्हणून भायर सरलो की ना? 4थ्या दिसा लोक पोनो जाप येता, भूत खंय येता? प्रेज गॉड. पूण भूत न्हू, लाजरस. जो 4थ्या दिसा मेल्लो मनीस जितो जावंक शकता जाल्यार दुयेंस पिडांतल्यान आमी जैतिवंत जावंक शकना. आनी हें शास्त्र म्हणटा तें सारकें म्हणटा तेका, आनी कशेंच दुबावणी ना. ह्या शास्त्रान बरयल्या कित्याक आमकां खात्री दिवपाक देवाची शब्दाक कितली शक्ती आसा. ती शक्ती आमचे जिबेर आसा. आमचे जिबेंतल्यान ती शक्ती उलयत
देंवसाराचें सगळो सर्वनाश करून उडयता. आतां देंवसाराची शाणपट्टी चलना, आतां आमची शाणपट्टी चलता. प्रेज गॉड. देवाच्या शब्दाची काड तलवार आनी कातर ते देंवसाराचे आहा तितले वायट वस्तू आमच्या आंगान, आमच्या जिवितान कशें कातरूंक जाता. काड तो देवाच्या उतराची तलवार. तेका डबल एज स्वॉर्ड आयकलां न्हू, दोनी वाटेन तलवाराक तेका धार आसा दोनी वाटेन न्हू, बरी एकदम पातळ, इतकी पातळ की चाका चाक उडोवं येता, खंयचो दिवं येता, आमकां आनीक त्रास करूंक जाता. सो म्हाजें जिवीत, म्हाजें मरण ह्या जिबेंतल्यान भायर सरता पळय ताचेर निर्भर आसा, देवाच्या हातीन ना. चुकीची समज जो देवाच्या हातीन आसलेले आयज जितलेंय वायट जाता तेजो कारण तो मेजे मिनींग देवा व्हडलो क्रिमिनल कोण न्हू खो म्हणपाचें. प्रेज गॉड. सो देव वायट देव बरो, देव बरो, बरो देव आपली बरी उतरां, बरी शब्द आमकां दिला. वीक करपाक न्हू, आमचे भितर घटाय हाडपाक, आमकां जे त्रासांतल्यान पडल्या तितूंतल्यान भायर काडपाक. सो 4 दीस मरण, 4 दीस जाल्लें मरण त्या मनशाक जो जिवंत करूं येता जेजून, आनी सगळे लोकांक अजाप दाखोवं येता, अजाप कशें जावंक शकता, जाल्यार आमचें जिवीत आजून आमी मरोंक ना, आजून आमची कूड आसा. जर आमकां लांब आयुश्य जिवंक जायना, लांब जिवीत देवान बासायल्लें तसलें जिवीत जिवंक जायना, आनी आतां देवान कितें कितें कार्य दिलें पळय तें करपाक आमी फुडें सरपाक जाय. आमी आमचें कार्य करता, हांव, म्हाजी भुरगीं, म्हाजी घोबायलां, म्हाजें हें तितल्याकूच उरता. आमी येयल्यात देवाची यूज जोण आमच्या जिवितान आपणावपाक. आमकां देवान मुद्दमूच धाडला खावपाक, जेवपाक, पिवपाक आनी न्हिदपाकूच न्हू, ताजें कार्य करपाक, ताजी करुणी, ताजें कितें दिल्लें बासायिल्लें करुणी आमच्या जिवितान जावपाक जाय म्हणून ताणें आमकां धाडलेलें आहा संवसारान. एक्सिडंटली येवंक ना, बाय चान्स येवंक ना, पण मुद्दमूच धाडलेलें आहा. आमकां धाडलेलें आसा, आपले ओन स्वताचें न्हू. इतकी वर्सां संवसारी जी नॉलेज आसलें म्हणून आपले म्हाजें जातालें. आतां सगळें आमचीच न्हू, पोरको कोणूच न्हू. इतके दीस कितें देंवसार आमकां पोरको डिवायड करतालो, मुनच्या जात घालून पासून डिवायड केले. आनी कितें उरलां? मनीस एकूच. होच मनीस आपूण अमको धर्माचो, आपूण अमको धर्माचो, आपूण सगळ्यांक डिवायड करूं. कोण तो डिवायड करपी? आं, मनीस एकूच. एकलो जाल्यार मिशो धरिना, एकलो मिशो धरता. हांव वेगळो धर म्हणजे मिशो धरिना. हें कितें? प्रेज गॉड. ना तर जायना. हां, थोडे केस धरिना. प्रेज गॉड. आपूण चेंजीस करता आपल्या कुडीन आनी आपूण वेगळो धर्माचो. आमी सगळीं एक देवाची भुरगीं. आमकां एकामेकाक वायट उलोवपाचें न्हू, एकामेकाक देवाची शब्द उलोवपाचे. कित्याक हांव जर तेका देवाचे शब्द उलयता ते म्हाकाच फावो जाता आनी ताजेंय बरेंपण जाता. आमकां जाय कोणाचें वायटपण जाल्लें नाका, पूण ताजे कडेन 2 गाडी जाल्यार म्हाजे कडेन 2 गाडी जाय, तेन्ना सारकें दिसता. ते आमचे भितर खंय आहा, ते नसाय खंय आहा, हे संवसाराचे नॉलेजी प्रमाणे आहा. देवाचे हितून कांय ना. देवाचे कितें आहा? म्हाजे कडेन 4 आहा, बापड्या दिवया ते 2 तरी दिवया तेका. हें देवाची जाणवाय. 2 दिवया आसूं, चुरचुरे बापड्याचे. म्हाजे कडेन 4 आहा, 2 दिवपाक जाता. कशें जाता? हे देवाचे शक्ती खातीर. देवान शक्ती दिला, देवचपण आमचे भितर घुसलेले आहा. आतां हांव देवाच्या स्वभावा प्रमाणे हांव जियेता. आतां देवाचो स्वभाव कितें म्हणटा पळय, देवाचो स्वभाव कितें कसो वागता पळय, तोच स्वभाव आमच्या भितर येता. आनी दिवपी ना घेवपी, आमी तशें दिवपी ना घेवपी जातलीं. तेजो स्वभाव तो. हालेलुया. मार्क 11:24 वाच सिस्टर. सो कळोन येयलें, हांव कितें उलयता तेंच मेळटलें. कितें मेळटलें म्हाका?
हांव कितें उलयता पळय तें मेळटलें ओ म्हाका सिम्पटम कितें सांगता तें म्हाका मेळटलें म्हाका सिकनेस कितें सांगता तें म्हाका मेळटलें हांव कितें सांगता तें म्हाका मेळटलें हालेलुया बरें स्मायल जाय तें आं सकाळचेर पळयता आमी प्रेज गॉड सांग वाच देखून हांव तुमकां देखून हांव तुमकां सांगता तुमकां कोण सांगता जेजू जेजू सांगता कितें सांगता देखून तुमी हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थना मागशात तुमी प्रार्थून मागशात तितलेय तुमकां तितलेय तुमकां मेवळें म्हणून मेवळें म्हणून भावात धरात कितें दोरात भावात धरात मेवळें म्हणून भावात धरात पयले पोय आनी भावार दोरया आमकां कितें सोय आहा पयलो बरो जावं न्ही सायबा बस बोगस बरो जाल्या उपरांत हांव पळयतलो रे पयलो बरो जावं न्ही आनी मागीर हांव भावार धरतलो सोत मानतलो कितें म्हणटा देवाचें कितें सिस्टम कितें आं आहा जाणा मरे फॉर्मुला कळ्ळा मरे शे मेवळें म्हणून भावार दवरपाक जाय केन्ना मेवळ्या उपरांत आदी आदीच सिस्टम कळ्ळो म्हणजे जालें काम व्हेरी गुड सो मार्क 11 24 जेजू कितें म्हणटा जे कितें आमी प्रार्थून मागतले जे कितें आमचे आवडे आसा म्हाका आवडो कितें हांव दुयेंत जाल्यार म्हाका कितें जाय भलायकी हेल्थ हांव जर दुयेंत आहा जाल्यार कितें जाय म्हाका हेल्थ जायत की ना म्हाका जर हेल्थ जाय म्हाका म्हाज्या प्रार्थनान कितें जाय म्हाज्या मागण्यान कितें जाय म्हाजो आवडो उलोवपाक जाय होय की ना म्हाजो आवडो कितें म्हाका हेल्थ जाय म्हाका भलायकी जाय म्हाका बरेंपण जाय दुयेंसाकेन पयस जाल्लो जाय सो हांव कितें उलयतां तें म्हाजें आवडे सो म्हाजें आवडे म्हाज्या प्रार्थून हांव मागतना म्हाज्या आवडे हांव कितें मागूंक जाय प्रार्थून जें म्हाका दिसती पडना पळय आनी म्हाका जाय पळय तें न्हू हांव गरीब आहा जाल्यार म्हाका गिरेस्ताय जाय हांव दुयेंत आहा जाल्यार म्हाका भलायकी जाय होय की ना सो म्हाका कितें जाय पळय तें हांव प्रार्थून मागपाक जाय हें सगळ्याकूच आमकां सगल्यांक A to Z सिस्टमूच हो देवा बापा स्वर्गीचो सिस्टम हो जो आयज आमकां गूट उक्ते करून दाखोवन दिता जायतो लोक शिकल्या हे गूट आनी तांच्या जिवितान मिलाग अजापा जाल्ली आसा कसली कसली दुयेंसांतले लोक भायर सरलेलो आहा हे गूट कळना फुडें प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस सो हो गूट आमकां कित्याक दाखोवन दिता कित्याक आमी अशी जगपाक जाय म्हणून आमी देवा कडल्यान आमी देवाची भुरगीं आतां आमकां देवाचो शब्द आमचे कडेन आसा जो देवा कडेन आसलो तो आमचे कडेन आसा आतां देवाचो शब्द उलयता म्हणजे म्हाजें जिवीत देवाचे शब्द उलयले प्रमाणेच म्हाका जिवीत फावो जाता सो प्रार्थून हांव जे म्हाजे आवडे आसा जे म्हाजे विशीज आसा जे म्हाजे डिझायर आसा ते प्रार्थून हांव मागतना हांव आदी फुडेंच हांवें कितें मागलां पळय ताजो भावार्थ धरूंक जाय आनी सोत मानूंक जाय कितें जालें म्हणून म्हाका दिसतीच पडना आजून दिसती पडना पण जालें म्हणून आदी फुडेंच हांवें सोत मानूंक जाय आदी फुडेंच हांवें भावार्थ धरपाक जाय मागीर कितें म्हणटा मागीर कितें जाता जर हांवें धरलो भावार्थ दिसती पडना जाल्यार देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलेय तुमकां मेवळें म्हणून भावात धरात मागीर कितें आनी तें तुमचें जातलें जावचें ना म्हणटा जावचें ना पळोवन मागीर पळोवया जाता काय पळयले उपरांत विश्वास करुया आदी फुडें करुया आनी आदी फुडें विश्वास केल्लो आदी फुडें भावार धरलेलो तें जाता म्हणटा आदी फुडें म्हाजो जो आवडो आसा जे म्हाजे खुशी आसा जे म्हाजे डिझायर आसा जे म्हाजे विशीज आसा म्हाजे प्रार्थनान म्हाजे प्रेरान हांव जेन्ना प्रार्थून मागता हांव जे सांगता म्हाजें म्हाका म्हणजे हांव देवाचे शब्द हांव जे उलयता तोंडांतल्यान म्हाजें आवडेपण मरे आनी हांव म्हणटा आनी जें हांव म्हटल्या आनी तेजे उपरांत हांव म्हटल्यार ताजेर घट्ट दवरला
कितें म्हणून? जालें म्हणून. जो भावार ताणें घोट धरला, हांवें सारको विश्वास केला, हांवें बिलीव केला, ताका सारको मानून घेतला, जालें म्हणून. इनफॅक्ट हांव मानून कसो घेतला म्हणटलो, हांव जालें म्हणून उडकी मारतलो, हांव नाचूंक तयार जातलो. तूं आहा तयार नाचपाक? हेजे मिनींग कितें? नाचोंक म्हणजे कितें? बरें जालें, हांवें स्वत मानलें. कशें प्रूव करतले तूं जालें म्हणून? नाचून. तो कितें म्हणटा? दुखता ना नाचता. तो कितें म्हणटा? दुखता ना नाचता. ना जायना श्वास घेत ना नाचता. तूं कितें दाखयताय? प्रेज गॉड. तो म्हणटा ना तूं की बस, ना ना उठता नाचता. आदी उडेन नाचता. कित्याक? जे आवडो हांवें उलयला तें कित्याक? जाता म्हणून खात्री दिता. जाता म्हणून खात्री देवाचें उतर आमकां दिता. आनी देवाचें उतरूच आमचे कडेन आहा म्हणजे आनी कितें उरलां? देवूच आमच्या सांगाता आसा. आनी देवूच आहा म्हणून देवाचेच शब्द आमी उलयल्यारूच आमकां खात्री कितें दिता? देवाचे शब्द ते. हे सगळें दिसती पडटा जाल्यार आमचे आवडे दिसती पडटले, जे दिसना तें. पण आदी फुडें ताका स्वत मानचें पडटलें. देवा बापान जेन्ना तांकां सांगलें सगल्यांक, आदी फुडें तेणें स्वत मानलें जालें म्हणून. आनी तशेंच जालें. आमी जसो आवडो उलयता जालें म्हणून, कित्याक तूं कितें सांगता पळय तेंच जाता. सो म्हाज्या मागण्यान कितें आसपाक जाय? म्हाजो आवडो, म्हाजें हेल्थ इज म्हाजो विश, म्हाजी डिझायर, म्हाजी खुशी. म्हाज्यो खुश्यो म्हाका म्हाज्या मागण्यान आहा. म्हाज्या प्रार्थना मागतना म्हाज्या आवडा मागतलो. आनी कितें करता हांव? इमिडिएटली जालें म्हणून भावार्थ तो धरता. हें हांव स्वत मानता जालें म्हणून. म्हाजें तें प्रार्थना सोंपलें, हांव येतलो खंय? कोदेली बिदेली काडून भायर सरतलो. कितें करूं? नाचूं. हालेलुया जालें. संवसार कितें करता? ना ना येवनी पयले बँक बॅलन्सान बँकेन येवनी पयशे, मागीर स्वत मानया. हय की ना? म्हाका पयलें दिसोनी बरो जावं नी, मागीर हांव स्वत मानतलो हां देव बरो म्हणून. येस नो? आनी देवाचें कितें म्हणटा? तूं जाल्या तूं पळय जाल्या उपरांतूच तूं स्वत मान, अशें संवसार सांगता. देव कितें सांगता? तूं तेन्ना पळोवं नाका. तुवें सांगलाय न्हू, तुजे प्रार्थून तुवें मागलाय न्हू, आवडे मागलाय न्हू, जालें. स्वत मान. जाल्यार खंय येतलें तूं? कोदेलीर बसतलें, उडकी मारतली हांगा? कोदेलीर बसतलें, उडकी मारतलें? आनी मारून दाखय तर. प्रेज गॉड. उडकी मारून दाखोवंक जाय तूं मानता जाल्यार. कित्याक? हेका शास्त्राक तुका आमी चुकोवंक जायना. आमी आदी नको असली शास्त्र उलोवपाक, उतरां देवाची, देव जो उतर आसा ती उलोवंक नको आसली. पण आतां हांव स्वत मानता, हांव उलयता, हांव हेल्दी, आय एम एनॉयंटेड, हांव म्हाजो अभिशेक जाल्लो आहा, म्हाजें बरेंपण, म्हाका देवाची शांती मेवली आहा, म्हाजी भलायकी आहा, म्हाजे सगळे सांदे बरें काम करता, म्हाजे दर एक कुडीन जे कितें वायट आसलें तें सगळें भायर पडलें, आनी हांव सारकें देवाच्या मोगान नाचता. हालेलुया. हें म्हाजें आवडे न्हू? सो हांव कशें सेलेब्रेट करतलें आतां? बरें जाल्या उपरांत नाचुया, आतांच नाचुया? आं? शास्त्र कितें म्हणटा? बरें जाल्या उपरांत नाचया की आतांच नाचया? सांग बेगीन. प्रेज द लॉर्ड. हेजें मिनींग कितें? स्वत मानिनाय. बरें हां, देवाचें उतर म्हणजे बरें तें, हांव रिस्पेक्ट करता. आसूं न्ही तें, म्हाका बसोनी. हांव मातशें बरें जावं न्ही, मागीर पळोवया, नाचया मागीर. आहा न्ही दीस. प्रेज गॉड. हालेलुया. पळय सकाळीं कितें जालें आनी आतां कितें जालें पळय स्मायल. सो नाचपाचो टायम न्हू हो? हालेलुया. काय बरें पळय ब्लँक चॅक दिला देवान. देव म्हणटा स्वत मान नाच, जालें तुजें. कितें आहा तें सगळें गावलें तुजें, पेड ऑफ. आतां वचोन तुजो बँकेन पयशे काडी ना जाल्यार कोण म्हणटलो? तुजे येयले अकावंटान येयले, कित्याक तुवें म्हणना फुडें तुज्या अकावंटान येयले. आतां तुजें सेलेब्रेट करपाचो टायम. आई नाचुया की ना? आतां नाचुया, मागीर नाचुया जाल्या उपरांत, बरें जाल्या उपरांत. आं?
संवसार शिकयता बरें जावं न्ही मातशें. ओके, मागीर एक ना न्हू 10 फावटी नाचोया. त्याचे उतर कितें न्हू म्हणटा, तूं आतां नाचत राव. कित्याक तुवें आतां म्हटलें न्हू, कितें म्हटलें तें शुअर जातलेंच म्हणून तुका खात्री आहा न्हू. नाचत राव न्हू आतां, तूं आनी पळोवं नाका कितें आहा तें येतलेंच म्हणून गॅरंटी आहा. कितें करता, नाचपाचो वेळ ओ रावया. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. इतलें आमकां देवान सोंपें करून उडयल्या सारकें. आरंभांच्यानूच सदांच देवाचें उतर उस्ती करताले, देवाचें उतरूच आसलो. हेंच देवा कडेन आसलें आनी हेंच देव, हेंच शब्द देव. आनी हो शब्द आमच्या तोंडांतल्यान आमकां उलोवपाक आयज फायदो पडला. कितलो फायदो केला पळय देवान, कितलें सोंपें केलां तें पळय. शब्द देवा कडेन आसलो तोच शब्द मनशा कडेन आहा. कितें फरक आहा देवाचे आनी आमचे कडेन आतां? जो शब्द देवा कडेन आसलो तो शब्द मनशा कडेन आहा. देवा कडेन शब्द आसले कारणान कितें केलें तेणेन? सगळे सृश्टी आनी झाडां बेडां सगळे दिसना थंयच्यान दिसता थंय करून हाडलें आमकां दिलें. होय की ना? आतां आमचे कडेन तेंच उतर दिलां. कितें करुया आमी आतां? आनी जे हें झाडां बेडां सृश्टी जावना, देव नाचूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक तो आदी फुडेंच तें सोत मानता. तेंच सांगता. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारको रोचला म्हणून आमी ताचे भाशेनूच आमकां हांगा संवसारांत प्रितुमेचेर आमच्या हातीन दिलां. हें प्रितम आमच्या हातीन हें सोंपयल्लें आहा. आमकां भाडकार केलात ह्या हेजेर प्रितुमेचेर. देव चलोयना हो संवसार, आमकां चलोवंक सांगला. आमकां अधिकार दिला. देवान रोचला पण अधिकार आपल्या हातीन धरूंक ना, आमच्या हातीन दिल्या. अधिकार आपलो अधिकार आपल्या स्वर्गीन राज्यान आपूण चलयता. आनी जसो तो स्वर्गीन चलता तशेंच आमकां हांगा संवसार चलोवपाक सांगला. इतके वर्सां ह्यो संवसार खंय कशें चलयले? देवसाराच्या बुद्दे प्रमाणे. आतां देवाची ज्ञान येयला, देवाची सजमणी येयल्या, देवाची जाणवां येयल्या. ताची उतरां घेवन आतां आमकां ह्यो नर्क आसलो तो का स्वर्ग करपाक हांगा संवसारान आतां आमकां देवाचे उतरां उलोवन उलोवन स्वर्ग जावं करूंक शकता. हालेलुया, हालेलुया. सो नाच्या, नाचोया की ना? कितें म्हणटा? लेट्स हॅव अ गुड डान्स, लेट्स सेलिब्रेट. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीसस. ना नाचपाचें ना? आं कितें हाडायता तुका? आजून सोद पडटना? आं पटलें? पटलें जाल्यार आमकां एविडन्स जाय. देव एविडन्स मागता. कोर्टान वच, विथावट एविडन्स तुका कांयच करिना. एविडन्स हाड म्हणटा, एविडन्स. दोग जाणटोळी जाय, तशें आमकां एविडन्स जाय. हालेलुया, थँक यू जीसस. आतां पळय आमी सकयल कितें केलें? मार्क 11:23 कितें? मार्क 11:23 आनी देवाचें सिस्टम. आमी सकयल कितें केलें? जें कितें तुजे कुडीन आसलें तेका आमी फॉर्मोन मारून ताका जागो आपलो दाखोवन ताका दाखयलें. त्या जाग्यार वच म्हटलें जें देवान ताका तयार केलां. होय की ना? सो कित्याक हांवें तशें केलें? कित्याक शास्त्रान बरयल्लें आसा. कितें बरयल्लें आसा? कितें करपाक जाय? जेन्ना चोर तुजे येवन बसला, दुयेंत तुजे भितर येवन बसला, तेन्ना म्हाज्यान कितें करपाक जाय तें शास्त्र सांगता. मार्क 11:23. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता. हे हांव तुमकां खरेंच 14 सांगता. खरेंच सांगता. 14 खरेंच जाल्यार उडकी मारूंक जाय. 14 जाल्यार बसूंक जाय. प्रेज गॉड. अरे वा, अरे उडकी मार. ये खरेंच. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. सेलिब्रेट. खरेंच सांगता पटले खरेंच जालें आपूण बरें जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान Thank you, बरें Jesus. जालें. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. मागीर खरेंच सांगता. मागीर हे हांव तुमकां खरेंच सांगता. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणजे चड गरजेचें म्हणून खरेंच सांगता. कोण आपल्या काळजान कोण आपल्या काळजान आपल्या
काळजान 23 कोण आपल्या काळजान डुबाव धरी नासतना हांगा परते हा कोण आपल्या काळजान दुबाव. आतां तुजे कडेन पळय आमी पळयलें कितें काळजान दुबाव उरलो. सोच सांगना फुडें कितें काळजान दुबाव उरलो ना. खंयचे दुबाव येयले भायर. प्रेज द लॉर्ड. खंयचे God. दुबाव एका म्हणटा काळजान जो दुबाव आसलो इतलो गोत तो नाच नाश जालो. जालो. सो जो कोण काळजान दुबाव करी नासतना धरी नासतना आपूण म्हणटा आपूण म्हणटात ते जातले तें जातलें. म्हणून भावार धरून म्हणून भावार्थ दवरून त्या हे डोंगराक आनी जे दोंगर आहा पळय जे दुयेंस म्हणजे दोंगर प्रॉब्लम म्हणजे दोंगर जे कितें दुयेंस तो दोंगरा भाशेन जाला. आमी दोंगराक सांगपाक पदवी आसा दुयेंत केदोसो. दुयेंत म्हणजे कोण येदोसो भिंगूट. आमी दोंगराक सांगपाक आमकां देवान पदवी दिला. हो दोंगर खो जर घडयेक आमच्या जिवितान हो भिंगूट दोंगर खो जाला जायत आमी आमच्या चिंतना प्रमाणे पूण त्या दोंगराक पासून आमकां सांगपाक आतां पदवी आसा. जर हांव ह्या दोंगराक म्हाका वाचपा न्ही ह्या डोंगराक म्हणटात म्हणीत ह्या प्रॉब्लम ह्या दुयेंताक जर म्हणटा हांव हांगासरलो ऊट आनी हांगासरलो ऊट आनी दर्यान वच दर्यान वच ते त्यांचे सवे तेच तांचे सवे घडटले घडटले. सोत मानता आमी तेका दर्यान वच म्हटलें. ओके आमी सो दर्यान वच म्हटल्यार तेका खंय वचोंक जाय दर्यान वचोंक जाय. हो तेका आनी पत्तो रावंक चान्स दिवया. सोत मानया गेलो म्हणून आतां म्हाजी ड्युटी दुबाव करतलो हो सोत मानतलो. म्हाजें काम कितें हांवें आतां आमी जेका सांगलां तूं चल वच त्या दर्यान वचोन पड म्हाजें दुबाव करपाचो टायम हो हांवें सोत मानपाचें जालें म्हणून. आनी हांव सोत मानता दुबाव नासतना दुबाव करिनासतना की जालें जाल्यार म्हाजें शुअरली म्हाका हांव कितें सांगता पळय तेंच जातलें. सो आमी कितें सांगलां तें जालें म्हणून सोत मानया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. सो बरी खबर शास्त्रान बरी खबर आज आयकलें. शास्त्र सारकें म्हणटा इतले दीस आमकां खबर नासलें की आमच्या कडेन देव उस्ती करता म्हणून आमचे कडेन देवाची उतरां आसा म्हणून. आमकां सदमेले देवाची उतरां देवा कडेन आहा अशें दिसतालें वय की ना. आतां देवाची उतरां आमचे कडेन आहा. सो देव उलयता जाता काम. कित्याक ताजी उतरां आमचे कडेन दिला म्हणजे आमी आतां उलयता जाता काम. म्हणून साम्स 107:20 म्हणटा साम्स 107:20 म्हणटा स्तोत्र न्हू. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू. आपले उतर धाडून देवान कितें केलें आपले उतर धाडून त्याने त्यांका बरी केली ताणीन आमकां बरी बरी केली. केल्या. फोंडाक पावलोलो कितें फोंडाक फोंडान पावलोलो. फोंडान ओ फोंडान पावलोलो त्याचो जीव फोंडान पावलोलो ताजो जीव त्याने निवाळलो. ताणें निवाळलो. फोंडान पावलोलो जीव ताणें निवाळलो. सो देवान प्रेज गॉड. सो उतर धाडला की ना आमकां ताजी दुबावणी ना. इतके दीस आमकां खबर नासलें म्हणून उतर धाडला की ना म्हणून आमचे देव 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 करून आमी भायल्यान देवाची पुजन जातालें. ओके भायल्यान देवाक पुजताले कित्याक आमकां खबर नासलें की म्हाका देवान उतर धाडला. म्हाजे कडेन आहा तें देवाची उतरां. आतां देवाची उतरां त्यो हांवें उलोवपाक जाय तरूच म्हाजी देवा सारकी म्हाजी जिवीत जातली. सर्गीन जे दुयेंत ना पिडा ना त्रास ना चोर ना हो ना तो ना नागोणी ना पागोणी ना कांयच ना. तशेंच ह्या संवसारानूय म्हाका देवान आपलो शब्द धाडून दिला म्हणजे तोच धाडलेलो शब्द तोंडांतल्यान म्हाका हांवें धाडले जाल्यार म्हाजें जिवीत ते धाडलेले शब्दा प्रमाणेच घडोवन येतलें. येयली सजमणी येयली जाता सजमणी येता
सो म्हाका जो देवान शब्द धाडला, इवन फोंडान गेल्ल्या मनशाक पासून जीव दिता. लाजरस फोंडान गेल्लो, जीव मेवलो तेका. जाल्यार आयज आमकां उतर धाडलेलें आहा, ते उतरान उलोवन आमकां जीव फावो जाता. प्रेज गॉड. सो आमकां जीव दिला ते घेवपाक जाय आमच्यांनी, घेवंक शिकोवंक जाय न्हू गे आई. शिकोवंक जाय की ना घेवपाक. आजून उलया, त्रास उलया. जाणाय तूं कितें जालें जाणाय, खूब ट्राय केलें कांय जायना. दोतोर अशें म्हणटा, शेजारी असो म्हणटा, सोयरे अशी म्हणटा, बायल अशी म्हणटा, घोव अशी म्हणटा, कितें म्हणटा, भुरगीं अशी म्हणटा की ना असलें सोय आहली की ना. आतां ते म्हणटा तशें जातलें, तूं म्हणटा तशें जातलें. आतां तुका देवाचो शब्द धाडलेलो आहा, दिल्लो आहा, तो शब्द तोंडांतल्यान भायर येता तेन्ना तुजी सगळीं मरणाची उतरां जी आमकां मरणाक व्हरतालीं ते कॅन्सील जावन पुनर एकदां जिवीत आमकां मेवतलें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. लायव्ह बंद करून मातशें हें करुया, प्रे करुया. सॉंग्स लायव्ह बंद कर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया.